वळेक आनीक एक पावट जेजू एका देव इस्तानांत भितर सरलो आनी आताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दिसा जेजू त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते जेजूक तेडून आसले. आताक आर जाल्ल्या मनशाक जेजून म्हणलें, उठ, सगळ्या मदें उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, सोनवारा दिसा बरें करूंक येता की वायट, जीव वाचोवंक येता की काडूं येता. पूण ते ओगीच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडावन तांच्या काळजाचे दारुणाये पासत कोंती बरीत जावन जेजून त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनीक ताचो आर जाल्लो हात आदले भाशेन सारको जालो. तोरूय फारिजेव भायर गेले आनीक कशे भाशेन जेजूक नाठाक करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच जेजूचेर आड गुडमेळ करूंक लागले. जो मनीस अकस्मात आमगेल्या गांवांत बरें करूंक लागता, सुदारप करूंक लागता, सगळ्यांची कामां करून दिता, सोशल सर्वीस कोत्ता, गरिबांक आदार कोत्ता, घर नासलेल्या घरां बांदून दिता, जेवंक खावंक कपडे कोणाक ना तांचो बंदोबस्त कोत्ता, एक कोण जीत मारतलो आयज समाजान देखून मारपा न्हय. जो दुसऱ्याचो धीर आनीक आदार जावन मनीस जियेता ताका कोण जीत मारतलो. पूण हे फारिजेव धर्माचे वडील ते आतां ते जेजूक आतां जितो मारपाक गुडमेल करूंक लागले. आमी घोटाळा म्हणटा हिंगा. तर घोटाळा ते करपा लागले जेजूक जीत मारपाक. कित्याक जेजू सोनवारा दिसा देखून लोकां बरें कोत्तालो आनीक जेजून ते कडेन क्वेश्चन विचारलां, सोनवारा दिसाक बरें केल्यार कितें प्रॉब्लेम आहा. कोणें आन्सर दिलो ना. ओके, वायट म्हणटा खबर सोडी तूं, बरें करपाक उमको दीस लागता. जो मनीस बरें कोता ताका कोण आडायतलो, बरें कोनाक रे, तूं ताका आदार कोनाक रे कोण सांगतलो, सांगपा ना न्ही. कोणा भाड्याक आदार जात जाल्यार जाय दी म्हटली, कोण भाड्या आदार कोता न्ही कोण दी म्हटली. तर हिंगा सोनवारा दिसाक जेजून ही मिलाग्र केली म्हणून जेजूक आतां ते मारूं भोंवताय. कित्याक देव दुसऱ्यांक कांय जीत मार म्हणना. जो देव दुसऱ्यांक जीत मार म्हणटा तो देव न्ही, तो देवाच्या रुपान देंवचार. जेजून सांगिलां, म्हज्या रुपान जाय येतले, म्हज्या नांवानूय येतले. जेजू जेजू म्हणून जायतो लोक बोब मारतलो. जाणाय तुमी, काथोलीक इगोर्ज आसलोली पयलीं 2 फाट जाल्ले म्हण तूं. कोणें म्हणलें काथोलीक इगोर्जीचे हांव आड येता. आतां त्या फांट्याचे कितू फाट जाले ते चोय. आजरान आसतले मेजू मेळटा जाल्यार चोय तुमकां. हजारांचे हजार आसतले, आजार कांय न्ही. कोण एक भोंगो येसो तोळ्या साळो खुलो तेश कोन्न कोण उलोता म्हणटा आपल्यागे इगोज, तुगे तेगे नांव घायलें तेगे चर्च जाली जालें. मागीर तो म्हणटा मुगे इगोजी हितू मेंबर आहाय, मुगे इगोजी हितू डोनेशन येता. मागीर तो आडोयत वयता इगोज सगळे. मागीर दुसऱ्या लोकांक होणाक घाता. आनीक एक पावट जेजू एका देव इस्नानांत भितर सरलो आनीक आताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. पॅरलायज म्हणटा आमी इंग्लिशीन. आर जावपाक जायतीं कारण आसताय.
कोणा कडेन एक्सिडेंट जाला आसतली, तेका हात धरला, एक्सिडेंट जाला सारको जालो ना, तर मातशें हातीक त्रास जाताय वयर सरपाक. जे कोणा पांय एक्सिडेंट जाला तेकाय खूंट येता, चोयलां आमी. मागीर तो मोचो बोचो मातशें चडोवपा पडटा, जो पांय मोडी उरलो तो एक्सिडेंटा ऑपरेशन करून. तर जायते भाशेची आर नाजाल्यार त्रास आसपाक शकताय. हार्ट अटॅकूय जायन आर येता जाणाय आमी. कोणा एक सायड धरता, एक सायड धरप म्हळ्यार ती ब्रेनी देखून इफेक्ट मारता. दावे हात तर दावे सायड तर तुगेली धरली हात आनी पांयो जाल्यार तुगे उजवे सायडीची ब्रेन चलना. तर जेजून ह्या मनशाक म्हणलें तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताजो हात आदले भाशेन सारको जालो. तर आमकां आज काल कोवीड सारकी चड जाल्या. तर कोविडाक हे भाशेन पेकोवणी गोंयकार कातोलिकाक आमी दिवपाक पावताय. जो पवित्र कातोलीक आहा तेज्यान कोवीड पेशंटांक पेकोवणी दिवपाक जाता, कोवीड पॉझिटिव्ह आसलोल्यांक. तर आमकां पयलें जावपाक पडटलें पवित्र कातोलीक. आनी तर तुमकां तो व्हिडिओ पळोवपाक मेळ्ळा जाल्यार व्हिडिओ काबार डिस्क्रिप्शन वचाय, थिंगा सगळें बायबल वेर सगळें घायलो आहा, सगळें कोरे सांगिल्लें तशें कोरे. तुमी 5-10 मिनटांनी पवित्र जातलीं, पवित्र कातोलीक जातलीं. आनी तेजे उपरांत तुमकां दुयेंस लागपाना, कोवीड-19 तुमकां लागपाना. आनी तुमगेले घरांत शेजऱ्याक सोयऱ्यांक कोण कोवीड-19 पॉझिटिव्ह आसल्यार तेका फोनाचेर तुमी बरो कोरे. तेका पयलीं उतराची सोजमण दियाय. सारको मरपाचें तर थोणेर आहा जाल्यार हें बी वेंटिलेटर बी लायलो आसल्यार हें प्रिचींग कानाक घालून एक पाटी आयकोन दियाय पयलीं. आनी मागीर तेका तुमी सांगाय तूं मानून घेता मो जेजू तुजो रोशनार धोनी सोमी सरवंडार म्हणून. ताणें तर होय म्हण जाल्यार मागीर तुमी ते इन्फेक्शन एलर्जी वायरस आहा तेका आतां शिराप घात म्हूण सांगाय. आतांच्या आतां मुडासा मोर म्हूण सांगाय. जे भाशेन जेजून रुमडाच्या झाडाचेर शिराप घातलो आनी तें झाड मुळाक सावन मेलें. तर थँक्यू जिजस म्हळें तुवें ताका कोवीड दुयेंसांतलो निवारलो, साल्वार केलो म्हणून. आनीक हेरूय सगल्यो कितें वायट ताच्या जिवितांत कितें वायट वस्तू वायट पडे तेज्या जिवितांत दुयेंसां कितें आहाय तेकाय सगल्यांक सांगाय. आतां तुमकां बांदता जेजूच्या नांवान आनीक हुकूम घालता कुडींतलो भायर सर आनी वचोन दर्यान पडो म्हणून. जे भाशेन जेजून सांगलें बायबलाचेर बरयलो आहा की दोंगराक तुमी सांगात आतांच्या आतां उठ आनी वचोन दर्यान पड आनी तो दोंगर वचोन दर्यान पडटलो. इतलें आनी कांय ना हितून. तर सारकें सोंपें आहा. म्हगेले हेरूय व्हिडिओ चोयल्यार तुमकां कळटलें. जेजून आनी कांय म्हणलो ना, तुजो हात सोड. तर हो अधिकार आतां आमकां जेजून दिला. तेका लागून आमकां जेजूगेलें नांव घेवपा पडटा. कित्याक जेजू आमगेलो रोजनार धोनी सोमी सरवंडार. हेका लागून जेजूक लागून हें सगळें आमकां आतां मेळटा. ही सवलत आमकां आतां जेजून आमकां तयार करून दवरल्या. तेका लागून जेजूच्याच नांवान ह्यो अजापा मिलाग्रो आतां जाताय. हेर कोणा कडेन जायनाय त्यो. हेर तूं कितलें शीक धर्माचे वयल्यान शीक कितलें धर्माचो डॉक्टर म्हणून सांग, कितें म्हणून सांग तूं तुका कडेन जावपाचें ना तें. फकत जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच तूं अजापा मिलाग्रो जेजूचे भाशेन कोत्तलो. तर कितें आमी कोताय जाल्यार जेजूच्या नांवानूच आमी तेका हुकूम घालपा जाय. जे भाशेन कोणागे हात धरलो आहा, पॅरलायज जालो आहा, तेका हुकूम घालय तुजो हात सोड म्हणून आनीक तेगेलो हात बरो जातलो. सारकें सोंपें. तर हें आमी करूंक फुडें सरया. आतां कोविडान सारकें इंडियेक सारकें
चड पाड जालो हा कोविडान. तर आमी दुसऱ्याचो धीर आदार भरोसो आमी जाया. तांकां आमी सांगया की तुमगेलें कोवीड पयस जातलें, तुमी मानूंक तयार आहाय. जेजू तुमचो रोशना सोरवंडार क्रिस्त दोनी जाल्यार जालें, काम जालें तुगेलें 100% जालें सारकें. आनी हेरूय दुयेंसां कोवीड कित्याक येयला आतां चड चलत म्हणून. यार कोणा कॅन्सर आहा, कितें आहा, लास्ट स्टेजीचेर आहा, कसलें कितें स्टेजीच बीन कांय कॅर नाय गा. स्टेज आसूं कितें आसूं, कसलें दुयेंस हांव. कोणागे भुरगीं जायना, युटरस खाण भायर मारला, आनी कितें प्रॉब्लेम आहा, कांय प्रॉब्लेम नाय गा. जेजूच्या नांवान ती वस्त आतांची आतां नवी जावं. जी वस्त ना ती वस्त आज बडवे सांगाय देवाच्या नांवान, सोरोंडराच्या नांवान हांव तुका सांगता. ती वस्त हाडून ते भायलेचे ते दादल्याचे कुडींत घाल म्हणून, आनी ते ऑपरेशन करून मनीस सारको बरो जातलो. सगळी सवलत आमकां देवान दिलो आहा. ती पद्दत आमी बायबलाचे उद्देशी आमी पवित्र कातोलीक जात्रे उजार करपाक शकताय. आमी जेन्ना आमी देवागेली भुरगीं जातलीं तेन्ना सगळ्यो सवलत्यो आमच्यान उजार करपाक जाताय. ते बायबलाचे बरयलो आहाय त्यो. 7 जेजू आपल्या शिसां बरोबर दोर्या लागीं कोड सोरून गेलो आनी ताच्या फाटल्यान गालिल्याच्या लोकांची खेत जाली. गालिल्याच्या लोकांची खेत जाली. तर आमगेले आमगेले घरा कडेन दर एक कातोलिकागेले घरा कडेन लोकांची खेत म्हळ्यार क्रावड बरयलो इंग्लिशीन. लूट, चड लोक जमा जालो. जेजूच्या फाटल्यान गालिल्याच्या लोकांची खेत जाली. तो आमी तर गोंयांत रावताय जाल्यार गोंयकारांगेली आमगेले घरा कडेन कातोलिकांगेले दर एक कातोलिकागेले घरा कडेन खेत जावपा जाली. जाणाय तुमी गोंयांत कितू मनशां कितू दुयेंस आहाय ती तुमी जाणाय. थंय घराको लूट पडपा जाली. दोतोराक केशी लूट पडटा ते भाशेन आमगे घरा कडेन लूट पडपा जाय आसली, लायन लागपाकूच जाय आसली. तर कातोलिकांगेले घरा कडेन लायन कित्याक लागना, कित्याक कातोलिकां पवित्र नाय. जेजू फाटल्यान लायन कित्याक जाताली, जेजू सगळ्या दुयेंतींक बरो कोतालो. तर दुयेंत आमगेले कातोलिकांगेले घरा कडेन कित्याक येनाय. सगळे दुयेंती खबर आहा कातोलिकां कडेन कांय जायना. जेजू कडेन जाता, कातोलिकां कडेन जायना. तर हिंगा कितें मोदें कितें खंड पडला. जेन्ना टीव्ही लायट गेली, रेडिया स्टेशनाचे ट्रान्समिशन स्टेशनार तो लायट गेलो जाल्यार तो रेडिओ सांगता ह्या प्रोग्रामाक खंड पडला. टीव्ही सांगता खंड पडला म्हळ्यार बंद पडला. हें बंद खंय पडला हो बायबल जिवो जिवो आसपाक वो कित्याक आतां ते भाशेन ना. खंड खंय पडला काय. कातोलिकां हे भाशेन पवित्र कित्याक न्हय काय. कित्याक पूण आहा न्ही मोदें प्रॉब्लेम. कातोलिकां दुसऱ्यांक कित्याक बरी करपाक शकनाय. आज म्हणटाय आमी सांज गेलो दीस जेजू गेलो पाय संवसारांत उलो. सेंट जोझफ म्हणटा आमी इंग्लिशीन. मे डे म्हणटाय आमी कामदारांचो दीस. तर तेगेलो आज जल्माचो दीस. तर आमी सेंट जोझफ डे म्हणटाय आज. कोण सेंट जोझफा भाशेन जाला. सेंट जोझफा लागून आनीक आंकवार मुरेक लागून सायबीण मांयक लागून जेजू सगळ्या संवसाराक साल्वार करपा पावलो. आमी कितू जाणां साल्वार केलें. आमी आज हें सांज झुजेचें सेंट जोझफाचें फेस्त मानताय. आमी कितू जाणां साल्वार केलें. हें फेस्त म्हणून आमकां कितें फायदो आहा. दर एक कातोलिकाक कितें पूण फायदो आहा हें फेस्त मानूय न्हू. हेंच न्ही सगळें सांतांची तर आमी देख गेले जाल्यार आमकां हितू नेटान वरान आमी आमगेले गांवचें फेस्त म्हणून कोताय. कितें हे फेस्ताचो फळ आमी काडला त्या सांताचें ते सायबीण मांयचें
जायत नांवान आमी सायबीण पाचारताय ते सायबीणमाचे आमी कितें फोड काडला तेंचो तेंगेले जिविताचे उद्देशी तर ही फेस्तां व्हडल्यो परबो मनून कितें फायदो आहा ओ लाखांनी देसपेस गोण फोग लायताय आनी कितें मुजग लायताय व्हडली गोज न्हेसयताय आनी फेस्तां पेंडॉल घाताय आनी व्हडले नेट मारताय कितें फायदो आहा कोण तेंचे भाशेन जालें तेंचे भाशेन जावप म्हळ्यार जेजू भाशेन जावप कोण जालें तर ही फेस्ता दीस येयलो फेस्त मनयताय आनी कितें येयलें तें मनयताय मागीर देंवसरागे कार्नवाल येयलो तोय मनयलो मागीर देंवसरा भाशेन होय मनयलो कितें सोजांव आमकां बरें आनी कितें वायट तें आमकां खबर ना कातोलिकांक आनी आमगेलो सारको कातोलीकपणाचो सारको हूक कातोलीकपणाचो कायदो कितें तो आमकां खबर ना आमगे कातोलिकांगेलो कायदो दुसऱ्यांक आमी सर्गीचें राज फावो करपाक जे परेन जेजू दर एक मनशाक सर्गीचें राज फावो करपाक येयलो ते भाशेन आमी दर एक लोकांक साल्वार करपाक आमगेलो कातोलिकांगेलो कायदो मूळ कायदो हें कोण कोतकाय जेजून आपल्या शिसां बरोबर दर्या लागीं कोडसरून गेलो आनीक जेजूच्या फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेत जाली लूट जाली गोडदी जाली आमगे गोडदी खंय पडटा कार्नवाला पडटा फ्लोटाक गोडदी खंय पडटा वेलांकणी पडटा गोडदी खंय पडटा जे हुरीस आमी कोण दवरल्याय कातोलिकांनी थिंगा गोडदी पडटा खंय पडून जाय आसलोली गोडदी जित्या मनशाचे घरा कडेन नाजाल्यार जितो मनीस आहा थिंगा गोडदी पडपा जाय आसली जिती मनशा कडेन गोडदी खंय पडना कातोलिका भोगली कोण चोयले तुमी जिती मनशा बोले वचोन तुमगे काम जालो चोयलें ना कित्याक जायनाय कित्याक जितो कातोलीक एक म्हूण पवित्र ना गोंयां आतां आसतले थोडे मेजू मेळटले ना न्ही हे लोकां बोले वसाय पवित्र कातोलीक आहाय तेंचे बोले वसाय हे बेस्ट खोंड्या बुड्या ब्रादर म्हणाय तेंचे बोले वचनाकाय ते तुमकां कायलीं तुमी लासताय ऑलरेडी लासताय तुमी कायलीं भितर काण समजा डायरेक्ट उज्यान घातले गोबोर मरण तुमचें आनी बेगीन येतोलें कायलीं तुलो उसळून उज्या पड म्हणटाय आमी ह्यो डायलॉग मारून सगळीं जाणाय आमी पूण फकत एकूच आमकां कोण ना कातोलिकांक कातोलिकांक गेलो मूळ कायदो दुसऱ्यांक आमी पवित्र करपाचें दुसऱ्यांक आमी जेजूची सोजमणी दिवन पवित्र मारो कितें आनी वायट कितें तें सांगपाचें हें एकू कोण ना आमकां ह्यार आमी सगळीं करपा जाणाय संवसारांत हुंच तियात्र बरो हुंच डायरेक्टर बरो हुंच सिंगर बरो हुंच नाटक बरें हुंच कॉमेडी बरी कोण कॉमेडियन बरो हें आमी सगळीं जाणाय फकत जेजू कोण तें आमी नेणाय जेजू कोण तर आमी जाण आसली जाल्यार आमी जेजूचें सगळें आयकपाचें कित्याक जेजू म्हळ्यार देवागेलें सगळें आयकोंक जाय तर देवागेलें आयकनासतना आमी सगळ्या मनशांक आमी सारके बेस बरें ओळखून दवरले आमी कोण ते केसोले कितू फेमस आहाय कोण नंबर 1 आहा हें सगळें आमी म्हायती घेना आहाय सगळी संवसाराची जी मूळ म्हायती आसलोली ती आमी गेलो ना भुरग्यांकूय दिलो ना हेका लागून भुरगीं तुमगेलीं पेसांव भोगतायत चोय कितू भुरगीं घरांनी एक भुरगें भलायकेन बरें आसलें चोय माय पायन केलें पाप भुरगीं दिताय जाप माय पाय सगळे संवसाराचे वस्तूचे फाटल्यान कुडीचे ओंदोणेचे फाटल्यान लागलो हाय ते मागीर भुरगीं भोगताय बाडी 8 जेरुजाल्यासून इदुमिये तावन जॉर्दानाचे पेले थोडी तावन आनीक तीर आनीक सिडोन हाचे
भोंवतणच्या हांच्या भोंवतणच्या लोकांची वड उरपूंज जेजू करतालो तें आयकून जेजूशी आयली. मुगेले जिवीत हांवें गोंयांत आमगेल्या गांवांत हांवें केन्ना आयकोना जेजूचे भाशेन कोणू कोता म्हणून. आनीक सगल्यांक आदार कोता म्हणून दुयेंसां बरी जाताय म्हणून केन्ना आयकोना आमी. आयकलो जाल्यार एश कोन्न त्या मनशाचे बोगलेर आजून लूट पडपाची. तेन्ना लोकांची तांडी पळोवन ती ती आपणाक चीण गोरतीत म्हूण ताणें जेजून आपणाक एक व्हडें तयार दवरून ताणें आपल्या शिसांक सांगलें. तर इतलो लोक जालो की जेजू एका व्हड्यार चडलो. तो जेजू सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटा कारां आसलीं तितलीं जेजूक हात लावंक जेजूचेर पडटालीं. आनीक मेळे आत्मे जेजूक पळयना फुडें तांचे मुखार पांयां पडून हुयेल मारताले आनीक म्हणटाले. आनीक जेजूचे मुखार पांयां पडून हुयेली मारताले आनीक म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक जेजू खोरायेन तांकां शिडकायतालो. तूं देवाचो पूत. जायतो लोक म्हणटा जेजू देव हूंय बरयलो आहा, जेजून आपण देव हूंय म्हणला. जो देव न्ही त्या कडेन मिलाग्र जाताय जायनाय. संवसाराचो अधिकार देवान आमकां दिला. ताका लागून संवसारांत आतां आमचे उद्देशी देव मिलाग्रो कोता. कित्याक देवाचें उतरूय सांगता मरण आनीक जिवीत मुगेले जिबेचें आहा. तर बायबल नाकारून हांवें म्हणटाय देवाचो गूड देव जाणा. पूण बायबल म्हणटा मरण आनीक जिवीत मुजे जिबेचें आहा. वायट येतरी हांव म्हणटाय देवा तुवें म्हजेर कित्याक धाडलें. कोण म्हणटाय कातोलीक म्हणटाय देवा हांवूच तुका मेळ्ळो आनी कोण मेळ्ळो ना. हें तुवें म्हाका कित्याक दिलाय. हे त्रास कश्ट दुयेंसां पेस पिडा गरीबसाण कित्याक दिल्या म्हाका. हो मनशांगेलो विचार कोणाकू देवाक सारके चिकन आवट जाले. मनजाती परस फास्ट जाले. देवान मनशा संवसाराचो अधिकार दिला आनी तुमी कोणाक देवाक कितें विचारूं भोंवताय. देवान कितें दिवपा आहलो तें दिन काबार केलें. तूं म्हणटा देव म्हणटा तूं उलय आनीक तुका मागता तें मेळटलें. दुबाव दवरिनाका मनांत. ती व्हड हाचुयेत. तूं कितें मागता तें तुका मेळ्ळें म्हणून तूं समज तेन्नाच तें तुका मेळटलें. कित्याक जेजून म्हणलां सोंपाडलें. जेजून सगलें करून सोंपाडलें म्हणल्यार कितें काबार केलें. फिनिश्ड म्हणा इंग्लिशीन. न्ही 3 उतरां जेजू गेलीं हुर्साचें मोत त्या दोणां. इट इज फिनिश्ड. तर जेजून करपाचें आहलोलें तें सगलें सोंपयलें. बरेपण, बरी भलायकी, बरी नोकरी सगळी जेजून करून सोंपाडली काबार केली. सगलें वायट आपल्याचेर घेयलें. एक्सचेंज ऑन द क्रॉस म्हणटाय ताका. तर आमकां सगलें बरेपण करून दवरलां. पूण कातोलिकांचेर वायट कित्याक येयलां. कित्याक कातोलिकां पवित्र नाय. जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्ना तुका देंवसार सोडून वयतलो हेंचो हिंग बरयलां चोय. जेजूच्या मुखार पांयां पडून हुयेली मारतालीं आनीक म्हणटालीं तूं देवाचो पूत. तर देवाचे जोडके देखून देंवसार रावना.
कोडसोरान वेता बरयलो आहा बायबलाचेर ओळ आहा मारेन चुये गुगलान. तरी आमकां तरी संवसारांत कोविड-19 दुयेंस जाय नासतना तरी आमकां रावपा जाय जाल्यार तुमी तुमगेलें वायट जिवीत सोडून आख्खो घोराबो तुमगेलो पवित्र घोराबो जावपा पडटलो. आनीक तितून दुसरो उपाय ना. तुमी लोकांक म्हणलें कीप मी इन प्रेयर्स, म्हाका मागण्यांत दवराय, आमचे पासत मागाय. कोण कोणा पासत मागतलो? कोणागली मागणी देवा पावताय, कोणागली पावनाय. कितको पावतली? कोण पवित्र कातोलीक ना. तुमी त्याचेर रेब्यां लोडटाय. आनी कोणा मागूंक लायताय तुमी? देवान सांगिलां मरण आनी जिवीत तुजे जिबेचेर आहा. तुका जाय तें उलय घोडटलें केदोणां. तूं जेन्ना देवाचे भाशेन जातलो देवान तुका एक पदवी, तुका अधिकार, तुका हुकूम दिलो आहा. जेजूच्या नांवान तूं हुकूम घाल, देंवसार कोडसोरान वेतलो. जेजूच्या नांवान शिराप घाल, कोविड-19 दुयेंस काबार जातोलें. कोविड-19 नेगेटीव जातो तूं. तर हें जोण एकल्या गेले मनशाच्या जिबेचेर आहा. आनीक तुगेले उतरांक पावर येतलो जेन्ना देव तुजे कुडींत भितर आसतलो. आनीक तेन्नाच तुजो घोराबो आख्खोच साल्वार जातलो. बायबलाचेर बरयलो आहा. जायते घोराबे साल्वार जाले दिश्टी इंटरनेटाचेर. भुरगीं माय पाय देवा गेलें प्रवचन करूंक भायर सरलें. तर आनीक गोंयकार कातोलिकान आनीक वेळ पेड्ड्यार करची न्ही. हें कोवीड दुयेंस सारकें आमकां एक बरी संदी जावन आसा देवाचें सोवें येवपाक. जें देंवसारान चिंतलां कातोलिकांचो जीव काडपाक तें आमी पत्ती करया. देंवसाराच्या तोंडाचेर तापट मारता म्हळ्यार तेश कोन्न करया. आमी तें देवाच्या राजाक आमी तें उजार करया. आमी पवित्र कातोलीक जाया. हेजेरीच आमी पवित्र कातोलीक जायात. जें देंवसारान कातोलिकांक वायट करून जीत मारपाक चिंतलोलें तीच देंवसरागेली संदी घेवन आमी आज पवित्र कातोलीक जाया. आनीक पवित्र कातोलीक जावपाकूय तुका पवित्र आत्मो आदार करतलोच. बायबलाचेर वेस आहा. सांत पावलोन म्हणलां, सेंट पॉल तेगे चिटीन वचोन वाचाय. सगळीं म्हाका घोटाय उरबा सगळें देवाचें काम करपाक म्हाका बळ येता तें जावन आसा. तें बळूय म्हाका देवूच दिता. मागीर आनी एक बायबल वर्स आहा, युअर ग्रेस इज सफिशियंट फॉर मी. तुजी कृपाच म्हाका पुरो. तर ही कोविड-19 संदी घेवन आमी सगळीं पवित्र कातोलीक जाया. देंवसरागेलो प्लान आमी भायर उडोवया. कातोलिकां जिवितांत देंवसागेलो प्लान आमी नपयत करया, बंद करया. सारको देंवसराक आमी हाराया. जे परेन जेजून देंवसराक हारायलो, जेजून तें सोंपेपण आतां आमकां दर एक कातोलिकाक करून दवरलो आहा. तर तें आमी आतां उजार करया. 10 जेजू सोबार लोकांक बरो करी देखून वायट कारां आसलीं तितलीं जेजूक हात लावंक जेजूचेर पडटालीं. आनीक मेळे आत्मे जेजूक पळयना फुडें जेजूच्या मुखार पांयां पडून वयली मारताले आनीक म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनीक एक कळेर आमकां हिंगा कळोन येता की जेजू देवाचो पूत म्हणून. तर जे फोटींग मनीस आहाय तांकां आमी सांगपाचें, तूं जे मेरेन पवित्र कातोलीक जायना तुका देवाच्या राजाचें कांयच तुका कळपाचें ना. आनीक देवाच्या राजाचें तुका कांयच एक मेळपाचें ना. तुज्या जिविताचेर नदर मारून पळय, तुमगेलें जिवीत कितकोन वायटान बुडलोलें आहा तें. तुमकां कितें शिकयता तें चुये.
दुसऱ्या जीत मारपाक, दुसऱ्या आताक करपाक, ब्लॅक मॅजीक करपाक कितें शिकोय तें चुयाय तुमकां. हें देवागे कांय न्ही, हें सगळें देंवसरा गेलें. तर हिंगा आमकां वळ धा कितें सांग वता, जेजू सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटकारां आसलीं तितलीं जेजूक हात लावंक जेजूचेर पडटालीं. तर आतां कोवीड जालां हेंचोय. कोवीड जालां मेल्यार देखूनय सोयरीं शेजारी कोण वचना हॉस्पिटलांत चोवपाक. कोण बायल आहा जाल्यार गेली एकली. कित्याक कोवीड जावन मेल्यार लोकांक भिरांत वता तेंकाय जायत म्हणून. आनीक जातोलें तें चुकपाना. तर हें जायना जावपाक उपाय कितें? हें कोणें सांगिलां, गो कोरोना म्हणून एक वर्स जालें लोक बोवाड मारता टिकटॉकाचेर आनी कित्याचेर शॉर्ट व्हिडियोज युट्यूबाचेर सगळ्याक गो कोरोना म्हणटाय. गो कोरोना म्हळ्यार कोरोना वयता. ही फकाणां लोकांनी एक वर्सभर केलीं. आतां चुया हिंदेचेर कितें येयलें तें. गो कोरोना न्ही, लोक गो जायन गेलो मोरोन कितलो तो चुयाय. तर हें कित्याक लागून जाता? कित्याक आमी कातोलिकांनी देवाच्या उतराची बेपरवा केल्या. मानामेंत आमी मानलोले नाय, तेका लागून जेजूक येवपाक पडलो. लोक रीत देख माणसुकेन देवाच्या मोगान एकवटान सगल्यांच्या आदाराक पावन जियेन आसले. हेका लागून सोडोम गोमोरा निसंटन जालें चुये. आनीकूय एक गांव निनेवे गांव तेजें निसंटन जावपाक आसलें. पूण देवान तेंकां प्रोफेट धाडून देवान तेंकां साल्वार केलें. निनेवे मारायन चुये बायबलाचेर मेळटा तुमकां आचाय. तर आतां मनशांचें निसंटन कित्याक जाता? आनीक देव प्रोफेतां धाडपाना. जे परी निनेवे देवान प्रोफेत धाडलो, जो मासळीचे पोटांत 3 दीस रावलो, ते भाशेन आनी प्रोफेत आमकां धाडपाना. कित्याक जेजू जावन आसा देवाचो पूत. आनीक जेजून सगळें उगटापें करून मेकळें करून सुडावें करून सगळें भोगसून आमकां हो नवो करार फावो केला. कशे परी जिवीत दर एक कातोलिकान सारपाचें. आनीक जे पासून तूं पवित्र उतराच्या उद्देशीन तूं जिवीत तुजें मांडून हाडना, चलयना, पवित्र कातोलीक जायना, तुका कोवीड-19 गॅरंटी. हितून आनीक लिपोवपाचें कांय ना. तर आमकां हें कोवीड-19 पयस दवरपाचो उपाय कितें? एकूच उपाय, पवित्र कातोलीक जावपाचें. आनीक तुमी जर पयले पाट चॅनलाचेर येयलें जाल्यार व्हिडिओ खाबा रे डिस्क्रिप्शनां वचाय. आनीक 5-10 मिनटांनी पवित्र कातोलीक जातलीं तुमी. कोवीड तुमकां सोडून नपय जातोलें. पॉझिटीव जायन देखून तुगेलो घोव बायल भुरगीं माय बाय शेमा शेपाय कोण तर हॉस्पिटलांत पडले जाल्यार फोणाचेर भायर पांय मान भायर सोन येतलीं. हो एक उपाय. मुगेलें प्रिचींग तेंकां मोबायलाचेर घाले, बरो चार्ज करून व्हराय मोबायल, तेंकां कानां लावपा दियाय, पुरो. फकत तेणी म्हणपाचें आपूण जेजू म्हजो देव रोसनार सोरवंडार दोनी म्हणून मानून घेता. सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान भोगशिता. आनीक हांवें कोणाचेर चूक केल्या तेची हांव दूख धरता. आनीक देवाक भास दिता की हांव केदीच चूक करचो ना म्हणून. आनीक हांव देंवसाराक शिरापता, नाकारता. हें कोवीड म्हाका उस्कार घेवपाक त्रास जाता लंग्स, ताका हांव फॉर्मायता. आतां म्हज्या कुडींतलो तूं मोर आनीक निसंटन जावं काबार जावं. म्हज्या लंग्सांक हांव फॉर्मायतां. नवी जावपाक पोत्तून सारकीं आसा तशीं जावपाक जेजूच्या नांवान हांव फॉर्मायतां. आनीक हांवें जें तोंडांतल्यान म्हणलां तें सोत खरें आनीक तें घडोवन येतलें म्हणून, घडोवन आयलें म्हणून जेजून म्हाका ऑलरेडी जेजून म्हाका बरो केलो 2021 वर्सां फुडें. म्हजें कोवीड-19 दुयेंस जेजून आपल्याचेर घेतलें आनीक म्हाका सारको मेकळो केलो ह्या कोवीड-19 दुयेंसांतलो ओर दुयेंसांतली.
दुयेंसांतलें म्हाका बरें केलें बायल आसल्यार. तर थँक्यू जेजस. आर्गां तुका जेजू. महिमा तुका देवा. पवित्र आत्म्या तुका दिनवास दिता. जालें. आनी कितें आहा? फकत आमगेलो हो भावाट वल्को आनी पलको म्हणटाय आमी, जाणाय आमी. लूकवॉर्म कातोलीक म्हणटाय. लूकवॉर्म जाल्यार शाळडोले. तेदोन कोविडू न्ही चोयल्याय तुमी गोंयांत कितू दुयेंस येयलें ती. नाका ते भाशेन कॅन्सर येयलें. मागीर चोयलें तुमी बायलांक कितू प्रॉब्लेम जाता तें आनी दादल्यांक कितू प्रॉब्लेम जाता तें चोयलें तुमी. फातराचें, हार्टाचें, आनीक युटरसाचें, आनीक वुंबाचें, सगलीं दुयेंसां कित्याक लागून जाताय तीं? कित्याक आमी पवित्र कातोलीक जावन जियेनाय. तेका लागोन दुयेंस गोंयकार कातोलिकांक एटॅक कोता. हो देंवचार. बायबलाचे वेर्स म्हऱ्यान चोय. हांवें तुमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, फियर. हांवें तुमकां पवित्र आत्मो दिला, जो मोगाचो, जो शोकतेचो, आनीक म्हजें मन थारायेर हाडपाचो, सेल्फ कंट्रोल म्हणटा तेका. आमगेलें मन हिंगा थिंगा धांवता, देंवसरा गेलीं उतरां आयकोन हें तें वायट कोताय आमी. जेजू देव म्हणटा हें हांवें तुमकां दिलोलें ना. हें सगलें देंवसरा गेलें. हो आकांताचो वेळ पड मनशाचे येता, तो देंवसार हाडटा. ही भिरांतेक लागून आकांताचो वेळ येता. कोविडाक फुगार जायन लोक दोळ्या मुखार, गोच्च्यांच्या दोळ्या मुखार जीव सोडटा. चोयलें तुमी. हेजो उपाय कितें? तर आमी आनी वोगोत कोची न्ही. हें कोवीड दुयेंस तुमकां जिती मातशें न्ही फुडें साल्वा जाय. एक उपाय आहा. कोवीड-19 तुमकां फोंडांत वचची न्ही फुडें. पवित्र कातोलीक जाय. जेजूक हात लावंक जेजूचेर पडटालीं. आनीक मेळे आत्मे जेजूक पळय ना फुडें. जेजूच्या मुखार पांयां पडून उयेली मारताले आनीक म्हणटाले तूं देवाचो पूत. तर तूं तर पवित्र कातोलीक आहा जाल्यार आमकां कोण लागना. तुमकां तो देंवसाराची भिरांती आहा. जायत्या लोकांक फोबिया म्हणून आहा. जायते भाशेन फोबिया आहाय. कोणाक काळखा रुमां वचपाक भिरांत जाता ती एक फोबिया. कोणाक जायते भाशेन फोबिया आहाय. कोणाक मोनजाती भिरांत जाता, कोणाक सोरपां भिरांत जाता, कोणाक जोल्ल्यां भिरांत जाता, कोणाक सुण्या भिरांत जाता, सुणी दोळ्या मुखार नाकाय, कोणाक माजरां भिरांत जाता, कोणाक जायते भाशेन फोबिया आहाय. चोयाय तुमी. मेळटल्यो कितें 100 1000 खबर ना म्हाका. पूण हे भाशेन पळय तुमकां हेंकां म्हणटाय मेळे वतमे. तुज्या जिवितांत ओजारांचे ओजार मेळे वतमे आसताय. चोय बायबलाचेर चोय. देवान दुकरांचे सोडले. सुमार 2000 दुकरां आहलीं ते इंडियांत. तर हे सगळे मेळे वतमे. तर जे मेरेन हे मेळे वतम्याक तूं धाडायना तुगे कुडींतलो ते मेरेन तूं पवित्र जायना. आनीक हांवें पद्दत दिली ती तुमी कोरयाय. 5-10 मिनटां पुरो पवित्र कातोलीक जावपाक. मेळे वतमे हेंचो हिंगा म्हणलां पांयां पडून उयेली मारताले आनी म्हणटाले तूं देवाचो पूत. आनीक जेन्ना तूं सगल्यांक बक्षितलो तेन्ना मेळे वतमे हारोले तेणी तुका सोडून वचपाकूच पडलें. कित्याक तूं जेजूचे भाशेन जालो. जे परी जेजून सगल्यांक खुर्साचेर म्हणलें बोगोस तेका सर्गीच्या बाबा ते नकळत ते कितें करतात ते. हें म्हणटरीच देंवसार गेले सगळे. 2000 आसूं 6000 आसूं. तर हे भाशेन आमी तर जेजूचे भाशेन जालीं देंवसार वयता आनी मागीर पवित्र आत्मो आमचे भितर येता. तर हें आमगेलें जिवीत जावपाक जाय. दर एक कातोलिका गेलें केसलो देंवसार जावं, केसलें हारी तुका लागोल जावं, केसलीं भुतां घरां आसूं. भुतांगे घर म्हणटाय आमी हिंकू आहाय. लोक घेनाय बीन कांय प्रॉब्लेम ना घेयाय. मुगेलें प्रिचींग घरां 24 वरां घालून आनी म्हाका सांगाय तीं भूत खूंय आहाय तीं घरां. भुतां गेलें घर कोण घेना.
सोय भितर विकताय जाल्यार घे, कांय प्रॉब्लेम ना. 1 कोटी घरू ओद कोटी तो तुका मेळटा घे, मुगे प्रिचींग घरांक घालून दवराय पुरो. आनी सगळीं पवित्र कातोलीक जाय. एक घर न्ही 10 देखून घर गेले कोंता येताय तुमी अशें करून. चुय प्रॅक्टिकल करून चुय. 13 एक दीस दोंगरार चडून जेजून आपणाक जाय ताकाच आपणाशी आपयले आनीक ते जेजूशी गेले. आनीक आपणा बरोबर आसचे पासत आनीक प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर जेजून 12 जाणांक नेमले. आनीक देंवचार काडूंकूय जेजून तांकां पदवी दिली. म्हणटोच नेमलोले 12 जाण ते हे: शिमोन, हाका पेद्रू म्हूण नांव घालें आनीक जाबेदेवाचो पूत, जाकोब आनीक जाकोबाचो भाव जुआंव, जेकब, तियाग म्हणटा तेका कोंकणीन. हाका बुनेर्गीस म्हणजे गडगडाचे पूत म्हूण आडनांव दिलें. आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, माथ्यू, थॉमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तादेव, क्रांतिकार सिमोन आनीक ताचो घात घेतलेलो तो जुदास इस्कारियोट, जेजूचो मागीर निमाणें जेवण जातरी गोड दिन मेलो तो. तर जेजून 12 जाणांक नेमले, विचून काडले. तर आमी दर एक कातोलीक जावन आसा जेजून विचून काडलेले मनीस. तुमी म्हणचे फकत पाद्री येताय, माद्री येताय, बिस्मू येताय आनी बिशोपूय पाप साहेब येता म्हणून ना. देवान आमकां जण एकल्याक एकूच मांदामेंत दिला. खुंयचो तो? मार्क 16:15. सगळ्या संवसाराक वचात, म्हजी खबर परगटात, म्हज्या नांवान तांकां म्हजें शीस करात. मागीर उठरा, 16 उठरा, तांचेर हात दवरात, दुयेंतींक बरी करात आनीक तांचे देंवचार काडात. हो मांदामेंत आमकां दर एक कातोलिकांक. आनी हो तर मांदामेंत तर आमी कोत्तले जाल्यार आमी दर एक कातोलीक जेजूगेलो शिस जावपाचो, म्हळ्यार पवित्र कातोलीक जावपाचो. आनीक आपणा बरोबर आसचे पासत आनीक प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर जेजून 12 जाणांक नेमले. आनीक देंवचार काडूंकूय जेजून तांकां पदवी दिली. तर आमकां मार्क 16:15 जेजून आमकां पदवी दिल्या ती बरयलो आहा. 15, 16, 17, 18 मार्क 16 ओवेसवर. तर ही सगळी पदवी, हें बोळ, गोठाय भलायकी सगळें म्हूण तूं दिलो आमकां जेजून. फकत पाद्रींकूय दिलो ना तें. तर दर एक कातोलिकाकू बरेपण येवपा जाय जाल्यार आमी जेजूचे शिस जावपा जाय. कित्याक जेजून बरयलां, मार्क 16:15 बरयलां, संवसाराक वसात म्हजें शिस करात. पाद्री करात, आख्ख्या संवसाराक वचून सगळें पाद्री कराय, संवसार कितको वाडटलो. आख्खो संवसार पाद्री आनी माद्री जाल्यार कितको वाडटलो. सगळ्या संवसाराक वसात म्हजें शिस करात. शिस्त म्हळ्यार तुमी फकत पाद्री आनी माद्री घेवन हिंगा तुमी देवा पिशां काडून चिंत नाकाय. ना, आमकां असो ओवेसवर सांगत न्ही जेजून फकत 12 जाणांक विचले, नेमले. वळीचो हाल्स वर्त काड नाकाय. नाचो कोणना जाल्यार हांव कोणा कडेन म्हणून सांगनाकाय. तुमकां पातकां रावंक जाय म्हणून बायबल हेंच सांगता म्हणून एक वळ घेवन जोरनाकाय. तुका तरी सारकें बरें जिवीत तर जियेवपा जाय जाल्यार बायबल तुवें सारको
शिकपा जाव आनी बायबल तूं शिकपाक केन्ना पावतलो फकत जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच तुका बायबल शिकोवंक तुका सारकें सोंपें जातलें कित्याक देव तुजे भितर आसतलो म्हाका आतां पवित्र कातोलीक जाल्यार फकत 8 म्हयने जाले सेप्टेंबरासान तर तुमकां आयज पवित्र आत्मा सोयेक दिता ह्या प्रवचना वयल्यान आदार कोता तर पवित्र कातोलीक जाय सोडनाकाय सोयेक नाजाल्यार तुमचें सगळ्यांचें निसंटोन जातलें बायबलाचेर आहा पिश जाय फुल्स जायनाका म्हणटा जेजू पिश जायनाकाय हें पळय तुमगेलें नेणारपण तुमी दाखोवपाक सोदताय तीं सगळीं फोकाणां तीं स्वताचेर सगळें आड सगळें फाल्स स्वत न्ही तें स्वत्याचो हिंगा आहा एक हाल्स वळगेन तूं म्हणनाकाय आज पाद्री शारांत तो सांगेल न्ही की 12 जाणांक नेमले तर आमी कितें पाद्रीन काम करपा तें आमी कितें लागत तो तें जालें काबार संवसार हेजेरी काबार कोण आकाय हें नेणारपणू तुमकां खूंय व्हरपाना इफेर नात बेगीन मरण कोविड-19 दुयेंस गॅरंटी जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्ना तुका तुजेर पवित्र आत्मा येतलो जेजू क्रिस्त येतलो स्वर्गीचो बाप येतलो म्हळ्यार तूं देवाचे भाशेनूच तूं जातलो जेजूच्या शिस्त म्हळ्यार कितें जी पदवी जेजूक देवान दिल्ली जेजूक दिल्ली देवान ती जेजून आमकां दिल्या फुडें आमकां स्वर्गीचे राजाचे दायजी केल्या म्हणटा आमी दायजी तर हें दायजी म्हळ्यार कितें आमकां स्वर्गीचो राजाचो अधिकार आहा हक्क आहा कित्याक आमी देवागेलीं भुरगीं जाताय पवित्र कातोलीक जात्री बेश्ट न्ही हेजेर गायना जेल्याचे 2 कांतरां आहाय पयलींचोय देवाचीं भुरगीं म्हणून आमी भुरगीं सुपुल्लीं जेजू आमचो मोग कोत्ता मागीर आनी एक आहा तें कितें मिसा वयताय तीं न्ही तीं देवाचीं भुरगीं म्हळ्यार पवित्र कातोलीक तुमी तें कांतार म्हळ्यार देवाचीं भुरगीं जाताय जायनाय ते कांतरी सगळीं वर्सां जे गायना जेल्याचें तितलीं वर्सां फकत पवित्र कातोलिकान म्हणपाचीं बेस्त्या मनशान तें जिवीतभर देखून म्हूण चोयलें तुमी कितें जाता तें कांय फायदो ना आतां कोवीड जायन मोत्ताय तेणी म्हणोनाय तीं कांतरां वर्सां मिसाचीं गायना जेल्या वयलीं म्हणोनाय म्हणलीं कोवीड जायन कित्याक मोत्ताय तेर तेणी कोरोना केल्लो जायते म्हूण तूं प्रोटेक्शन बिलीवर जालो ती मेलें जायतीं तो बिलीवर प्रोटेक्शन बरो जाल्यार ती कित्याक मोत्ताय हांव जाणा एक मनीस मेलो तो बिलीवर प्रोटेक्शन जाल्लो तर ही कित्याक मोत्ताय तूं म्हणचें बेस्ते पोके फार वाऱ्यार सुट म्हणून ना हांव जाणा म्हणून तुमकां सांगता तर ही कित्याक मोत्ताय बिलीवर बरें तर तुमगेलें कातोलीक सोडून तुमी थिंग गेलें जाल्यार थिंग कित्याक मोत्ताय तुमी सोड्याय पोत्तून येयाय जालो गुन्यांव जालो तो जालो आतां पड कोण वाचोन उरलें कोविडाचेर ही बिलीवर प्रोटेक्शन जाल्लीं ती पोत्तून येयाय कातोलीक जाय आनी सोमती पवित्र कातोलीक जाय पुरो ही तुमगेलीं फोकाणां पयशां फाटल्यान धांवपाचें हेजें तेजें वायट हे देंवसार तूं पड सांगो येताय बायबल घे न्हू हांव पड बायबल शिकयत म्हणून हेंचे फाटल्यान धांवपाचें सोड्याय बायबल शिकोवपाक गरज ना दर एक कातोलिकान अजापां मिलाग्रो करपा जायो कातोलिकां बायबल शिकोवन कोत कितें तूं कातोलिकान बायबल आयकलो ना जिवीत बरी कातोलिकां अजापां मिलाग्रो करून शिकोय फोकाण कोताय तुमी बायबल शिकयताय मग घराको ही प्रोटेस्टंट आनी बिलीवर बायबल घेवन येताय कातोलिकां बायबल शिकयत म्हणून फोकाण करून येयलें सोड्या हें सगळें फोकाण सोड्या हे तुमकां कातोलीक जाय ना तुमचें वायट हे बरें कोन्न मेल ना हे पडेत बिलीवर आनी प्रोटेक्शन जालें तें बरें कोन्न मेल नाय कातोलिकांचे भाशेन तेंचे पास्ट मेले तो तें जायन कितें करूंक वता मग तुमगे साल्वा जातलो फामील साल्वा जातली ना भुरगीं पेंसां भोगताय चोय कातोलीक जालें तेंगे हें बिलीवर हें जालें तेंगे भुरगीं आनी पेंसां भोगताय तितून बरेंपण आहा ना कातोलिकां बरेंपण आहा ना तूं केदो बरेंपण मेळटा तुका जेन्ना पवित्र कातोलीक जातलो तेदो ना
ना जाल्यार तुमी बिलिव्हर प्रोटेक्शना भाशेनूय कातोलिकां तेशें मरपाचें. तेंगली भुरगीं तेशें कोन्न मोत्ताय तेशें कोन्न कातोलिकांगली भुरगीं मरपाचीं तेशें कोन्न डिफरन्स कांय ना तितून. फकत तुमकां तें सोडून कित्या येय म्हणटा पवित्र कातोलीक जाय आनी उपाव ना. तूं बिलिव्हर जालो तुका कितें फायदो मेळ्ळा तें मुगे सांगपाचें म्हणणें. बिलिव्हर जालो प्रोटेक्शन जालो तूं बरें जालें बरेंपण मेळ्ळें तुमकां ना कितको मेळटलें. फकत पवित्र कातोलीकूय जालें मेळटलें. देंवचार काडूंकूय जेजून तांकां पदवी दिली. तर आमी फाल्स मार्गार वचोन पयशां लोबदोन आख्ख्या कुटुंबाचो आमी घात घेवची न्ही. व्हडलीं व्हडलीं जाग्यांचेर कामां आहलो ती देखून बिलिव्हर प्रोटेक्शन जालीं गोंयकारां. आनीक भुरग्यांचो घात घेयलो. पिशांच्या सुण्याचे भाशेन मेलीं. आनी तेंगेलीं भुरगीं वायट डोशेरी पावलो आहाय आनी पिशांच्या सुण्या भाशेन तेज्या पाश तीं मोतलीं तीं आनी सांगपा न्ही. तर कातोलिकांकूय तेंचे भाशेन भोगूंक नाका जाल्यार पवित्र कातोलीक जावपाचें आनी उपाय ना. तूं म्हणचें आमी आजून कातोलीकू आहाय न्ही आमी सोडलो ना कांय ना. तुमी आनी ती एकूच. कातोलिकांच्या बिलिव्हरांच्या प्रोटेक्शनाच्या मदें कांय डिफरन्स ना. फकत तूं जेजूचे भाशेन जायन पवित्र कातोलीक जायन म्हजे भाशेन शिकवण शिकोयन लोकांची दुयेंसां सगलीं बरी करून वचत रावलो जाल्यार तुका लांब जिवीत मेळटलें. तुगेलो आख्खो घोराबो साल्वा जातलो. पिशांच्या सुण्याचे भाशेन मरपाचें न्हय. बंद. शिराप काबार. तरी 12 जाणांची नांव आहाय आमी जाणाय. बाय हार्ट तरी खबर ना जाणाय आमी 12 शिसा आहाय म्हणून. एकलो गोळ घेवन मेलतो जाणाय. 4 जाणांगे नांव चोय हिंगा आहाय एवांजल बरयले. आनी मागीर जेम्स म्हणून एकलो आहा तेगलो बारीक तेगले बूक आहाय. तरी आमी जाणाय सगळें आसूं. 20 एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनीक नव्यान इतलो लोक थंय एकठो उरलो की जेवूंक पुर्यान ताका फुरसत नासली. आनी ताची सोयरीं हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक भायर सोरलीं कित्याक ताची मोत फिरल्या अशें तीं म्हणटालीं. आनी आख तावन देंवन आयिल्ल्या धर्मशास्त्री अशें म्हणटाले ताचेर बेलझुबूल बसला आनीक देंवचाराच्या पोरदाना उद्देशीं तो देंवचार काडटा. 23 तांकां आपणा सोरशीं आपोवन जेजू ओपाऱ्यांनी तांकां सांगूंक लागलो. सैतान कसो म्हूण सैतानाक भायर घालतलो. खंयच्याय एका राज्या भितर नागरिकाचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झुजूंक करूंक लागले जाल्यार तें राजुब्यां दोरो नजो. आनीक एका कुटुंबांतल्या वांगड्यां मदें झगडीं झुजां उपरासल्यार तें कुटुंब उबें उरोंक नजो. तशेंच सैतानाच्या राज्यांतूय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात तर तांचें राज उबें उरो नजो ताचो शेवट पावलो. एका बोलिश्ट मनशाच्या घरांत कोणूय रिगलो तर त्या बोलिश्टाक पयलो बांदल्या शिवाय ताच्यान ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदल्या उपरांत मात ताच्यान घर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगतां मनशाच्या पुता धुवांक सगलीं पातकां भोगसतलीं. देव निंदा करीत तितल्योय लेगून पूण पवित्र आत्म्याचेर देव निंदा करीत तांकां केदनाचें भोगसणें मेळचें ना. तीं सासनाक उरता तसल्या पातकांची गुन्यांवकारां. मेळो ओतमो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें
जेजून तांकां सांगलें. आतां हे धर्मशास्त्री वडील आनी ते लोक जेजूक म्हणटाले जेजू देंवचार काडटा. केन्ना जावं ना हें हिस्ट्रींत केन्ना जावं ना. संवसार रचितसान देंवचार काडपाचें दुयेंतींक बरें करपाचें हें केन्ना घड नासलोलें. जेजू करपा लागलो. कित्याक देवा गेलो हो प्लान आसलोलो सगळे रचणेक साल्वार करपाक. सगळे रचणेक बरें जिवीत आदां एवेचें जिवीत इडन गार्डना पडे ती जियेतालीं तें जिवीत सगळ्या मनशांक फावो करपाक हो देवाचो प्लान येवजण. तरी येवजण पुरी केली जेजूचे उद्देशीं. तर जेजूचे उद्देशींच अजापां मिलाग्र्यो भूत काडपाचें जेजूचे उद्देशींच देवान हें सगळ्यांक फावो केलें. आनीक तें फकत पवित्र कातोलिकाच्यानूच करपाक जाता. कित्याक पवित्र कातोलीक म्हळ्यार आदां हे पयलीं आसलीं तेश कोन्न पातो कोचिनी पयलीं आसलीं ते भाशेन म्हळ्यार देवाचे भाशेन देव तांचे मदें येवन भोंवतालो. आनीक जेनसिसान बरयलो आहा सगळे कातोलीक जाणाय देवान मनशाक मोगान आपले सारके आपलो सारकोलो आपल्या सारकेलो आपल्याचे भाशेन रचलो. तर हें आमकां आतां परतून फावो जालो आहा. पूण हाजो फायदो कोण काडटा देवाचे भाशेन कोण जियेवपा सोदिता ना. मनजातीच्या पास्ट जालो आहा मनशांगेलें जिवीत चोयले तुमी एकामेकाक घांस मानूच मनजातीचे भाशेन खावपा सोदताय आमी. जे परी दर्या चोयले तुमी मोठी मनजात बारकेले खाता ते भाशेन संवसारांतूय घडटा. मोठो मनीस बारकेले हाता जीत मारता कित्याक म्हणल्यार जेलींक घाताय रोखडे येसो चलवता चोयले तुमी. तर हें जनवाराचे भाशेन दुयेंस हें मनीसपण मनीस जाल्ले ते जनवाराचे भाशेन जालां हें आतां जियोप. पूण देवाचे भाशेन जियोपाक आमकां संदी आहा फकत जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो. तर तूं केदो व्हडलो जावं केदो ल्हान जावं तुका दर एकल्याक हक्क आहा अधिकार आहा जेजूच्या नांवान देवाचे भाशेन जावपाक. आनीक तें घडोवन येतलें जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्ना. तर हिंगा लोक जेजूक बोट दाखयता की जेजू देंवचार काट म्हणून. 30 मेळ्ळो वतमो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें जेजून सांगलें. तर जेजू तेंकां बरे भाशेन हिंगा 23 सांगता 23, 24, 25, 26, 27, 28 जेजू तेंकां सोजमायता की जे मनशाचेर वायट आत्मो आहा ते मनशाच्यान वायट आत्म्याक दाणावपाक जायना. ते येश म्हणून लोकांक पिशां काडटाले. जो लोक प्रवचन आयकपा येतालो ते लोकांक हे फारिजी धर्माचे वडील सगळ्यांक पिशां काडटाले. कितें की जेजू देंवचाराचेर बेलजुबेल म्हणटा ते देंवचाराच्या नांवान देंवचार काट म्हणून. देंवचाराच्या नांवान देंवचार काडूंक जायनाय. ब्लॅक मॅजीक म्हणून तुमी आयकिलां आसतलें. ब्लॅक मॅजीक आहा ती देंवचारा गेली तेंच्यान तुमकां बरें करूंक कांय जायना. ते तुमकां व्हडलें हें तें सांगोत तुमकां सगल्यो फोट्यो. ब्लॅक मॅजीक हँड रिडींग मागीर कितें जावं एस्ट्रोलॉजी मागीर स्टार्स Your phone has no SIM card installed, so I can't help you with that at the moment. थोडी पेपराचेर हॉरोस्कोप चोयताय स्टार्स म्हणटाय ती ही सगळीं फकाणां. ही पड कोण कोता ती सारकी दुयेंसान बुडटलीं वायट सगळें तुमचेर येतलें आनीक बेगीन तुमी मरतलीं गॅरंटेड. तर वायटाच्यान कांयच बरें हाडूंक जायना. म्हणल्यार
कितें हें गेलें फारिजो हांगे तेगे सांगप कितें की जेजू बेल्झूबेल म्हणटा ते देंवसराच्या नांवान देंवसरां धाडायत म्हणून. तर देंवसरां धाडले जाल्यार मनीस कितें जातलो? बरो जातो न्ही. देंवसरां तरी धाडायलो जाल्यार मनशाच्या जिवितांत देव भितर येवपाचो. म्हळ्यार मनीस पवित्र जावपाचो. तर एक देंवसार भितर रावन दुसरे देंवसार धाडायल्यार भितर देंवसार उरलो ना. और 1000 देंवसार भितर रावन 1000 आनी देंवसरां भायर गायले वा 2000 देंवसरां भायर धाडायले जाल्यार 1000 देंवसार भितर नाही. एक भास म्हळ्यार तुमी देंवसराच्या मदीं झगडी जाली म्हण तूं भितर धरया एक भास. वो ते देंवसरां धाडायले मागीर कोण घोट्टे आसलो ते देंवसार उरलो नाही भितरी. मनीस पवित्र जालो ना. देंवसार भितरी आहा. तर ही सारकी पिशेपण न्ही. देंवसराच्या नांवान देंवसरां धाडपा जाता जायना. कितकोन धाडयतलो? देंवसरा गेलें काम कितें? मनशाक फोंडां उडोवपाचें. देंवसराक सगळे मनशां इफेर ना व्हरपा जाय. हें काम देंवसरा गेलें. तो देंवसारू दुसरे देंवसरां धाडायतलो. सगळ्या मनशांचो भितर तो देंवसार तो धाडायलो जाल्यार देंवसरां न्ही न्हू जाल्यार आख्खो संवसार पवित्र कातोलीक जालो. सगलो लोक कातोलीक जातलो. हे धर्म सगळे बंद पडले. कातोलीक लोक जातलो सगलो. देंवसरान तो देंवसरां धाडयले जाल्यार आख्ख्या संवसारांत मनशां भितर देंवसार आहाय तांकां तरी देंवसरान धाडायले जाल्यार सगलो लोक पवित्र कातोलीक जातलो आनी धर्म आसपा ना संवसारांत. स्वर्ग जातलो संवसार. तर हें उलयता ते मनीस पिशे न्ही. हे धर्माचे वडील सगळे पिशे जालो नाही. ज्युसां गेले. जेजून तांकां एक 2 उदाहरण देखून दिलें हेंचोय. आज तुमकां सारकें सुटाय कोण सांगिलां हेंचोय. फकत लायट पेटयली रुमांत उलो काळूक नपयत जालो. एकू फॉर्मुला आहा आनी फॉर्मुला ना संवसारांत. बायबलाची दुसरी ही लायटीची म्हणून तूं आहा मारे गुगलाचेर. आनीक दुसरी आहा कितें मनशाच्यान फकत एकूच दोनयाची सेवा करूंक जाता. कोण तो दोनी? देव ना जाल्यार देंवचार. मेमोन म्हूण बरयलो आहा एक वर्जना. मेमोन म्हणल्यार दुडवाची आशा आहाय ते. ग्रीड फॉर मनी म्हणटाय आमी. तर आमकां दर एक कातोलिकाक गरजेचें सगळ्या देंवसारांक आमच्या जिवितांतले धाडापा कुडींतले. आनी तेदनाच की आमी देवाची भुरगीं जातलीं. जे कोण वायट कोताय तेंच्यान दुसरे वायट मनशाक बरो करपा जायना. पूण ते बरेले मनशाक होणा उडयताय. चोयल्याय तुमी ड्रग्स कितको सप्लाय जाताय ते. पयल्या भुरग्यांक फ्री दिताय. इदो फ्री दिताय. इदो कितें घालून फ्री दिताय. मागीर पयशान घे म्हणटाय. ताका मागीर गोड लागोली. वायट कोत तेज्यान बरें कांय करपा जायना. देंवसराच्यान कांय बरें करपा जायना. तर हें पळय उलयलां तें सारकें पिशेपण. त्यो फोटयो आजून संवसारांत अशे लोक आहा. बायबल सारकें न्ही. बायबल कराप्ट हें तें म्हणपाचो सगलो लोक आहा. तेंचें निसणटोन तेंच्यांनी सांगपा न्ही. मेळो आत्मो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें जेजून तांकां सांगलें. 29 पूण पवित्र आत्म्याचेर देव निंदा करतीत तांकां केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. ती सासनाक उरता तसल्या पातकाची गुन्यांवकारां. जेजून हिंगा वयर देखून आमी कितें म्हण वयर कितें सांगिल्लें आमकां तें आमी केलो ना आजून. वयलें वो आमकां जेजून उदाहरण दिलां की घरांत चोर येता आनी घरांत बरो बॉडी बिल्डर आहा. काराटे बी जाणा आसलेलो मनीस रावता घरांत. तेका जेजू म्हणटा तेका बांदून घालूंक पडटलो पयलो.
ना तर तुमकां घर चोरपा दिवपा ना. तर जेजू म्हणटा जे घरांत चोर आहा ताका आमी बांदूंक आनी दोरयां उडोवपाचो, देंवचारा काडपाचो. ही पद्दत. तुवें त्या देंवचाराक हुकूम घालपाचो, आतांच्या आतां त्या मनशाचे कुडींतलो भायर सर म्हणून आनी दोरयांत वचून पड. हें हांव तुका सांगता जेजूच्या नांवान, जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्लें आहा तें. अशें करून सांगपाचें देंवचार काडटो जाल्यार. आनीक दुसरो उपाय कितें? देंवचाराक बांदून दवरपाचो आनीक बांदून ताका काडून दोरयां उडोवपाचो. आय बायंड यू एंड आय कास्ट यू इनटू द सी इन द नेम ऑफ जिजस. आनीक हांव तुका दोरयां उडयता, केन्नाच परतून येयना ते भाशेन. कित्याक ह्या दोरयाच्या थळाक तुका तुगेलो जागो देवान तुका केला. बायबलाचेर आमकां बरयलेलें मेळटा. तर आमी पवित्र जात्रेचेर आमच्यान ही जेजूचो पावर घेवन आमच्यान देंवचाराक धाडापाक जाता. देंवचाराक आमी धाडायताय पवित्र कातोलीक जात्रे हेरांच्यान जायना. वायट हांवें ताका देंवचार कितको नाचयत तो चुयाय. जीं कातोलिकां वायटांत आहाय तीं सारकीं देंवचारा गेलें नांव, भुतां गेलें नांव आयकलें भिताय. भुतांचें घर म्हळ्यार घेनाय. 28 हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाच्या पुतां धुवांक सगलीं पातकां भोगसोतलीं. देव निंदा करतीत तितल्यो लेगून. इंग्लिशीनूय आचिता. ट्रुली आय टेल यू पीपल कॅन बी फॉरगिवन ऑल देअर सिन्स अँड एवरी स्लँडर दे अटर. तर आमकां 28 कितें मेळटा की सगलीं आमगेलीं मनशांगेलीं पातकां भोगसोतलीं. कित्याक जेजून तीं सगलीं आपल्याचेर घेयलीं केदोणा 2021 वर्सांनी. तर आमी फकत तेजी दूख धरपाची आनीक दुसऱ्यांक आमी भोगशिपाचें. तेन्ना आमगे पातक भोगसोताय. आमचे बापा बरें आयकाय. आनी 29 पूण पवित्र आत्म्याचेर देव निंदा करतीत तांकां केन्नाच भोगसोणें मेळचें ना. बट फू ब्लास्फेमीज अगेन्स्ट द होली स्पिरीट विल नेवर बी फॉरगिवन. दे आर गिल्टी ऑफ एन इटर्नल सीन. तर जो मनीस पवित्र आत्मो ना म्हणटा तो मनीस जावन आसा कातोलीक ना. तो मनीस कातोलीक जालो ना. तो मनीस पवित्र आत्म्याक मानून घेना. ते म्हणटाय आमी फकत एकूच देवाक मानताय. आनीक जेजू म्हणटा की तसल्या पातकांची गुन्यांवकारां सासणाक उरता. तसल्या पातकांची गुन्यांवकारां. इंग्लिशीन आमकां तें मेळटा गिल्टी ऑफ एन इटर्नल सीन. जो मनीस सांतीस त्रिदादीच्या एक देवाक मानना तो मनीस गिल्टी ऑफ एन इटर्नल सीन. सासणाक उरता तसल्या पातकांची गुन्यांवकारां. बरें को सांगो तुमकां आयकाय. सासणाक उरता तसल्या पातकांची गुन्यांवकारां. तो सासणाक पातो करप म्हळ्यार कितें? तूं इफेरना गेलो त्यान सांगपाचें. सासणाक उरता तसल्या पातकांची गुन्यांवकारां म्हळ्यार कितें? तूं तर मोत्ता आसतो तरी पातकां मेलो जावं खंय वयतलो इफेरना वयतो न्ही. तूं तर पवित्र आत्म्या मानना जाल्यार तुका स्वर्गार वचपा चान्स आहा ना. सांतीस त्रिदादीच्या एक देवाक तो तूं मानना तुका स्वर्गार वचपाचो चान्स आहा ना. कित्याक? जेजू जावन आसा वाट सोत आनीक जिवीत. आनी आनीकूय एक वळी आहा म्हज्या बोगोयर सर्गीच्या राज्यांत कोणाचें वचपाक जायना. दुसरे भाशेन म्हणल्यार म्हजे विणे फकत जेजूचेच उद्देशी आमच्यान सर्गीच्या राज्यांत वचपाक जाता. जेजूचेच उद्देशी. जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तोच मनीस स्वर्गार वयतलो. पूण आमगेलीं कातोलिकांगेलीं पातकां भोगसून घेवपाक आमकां चान्स आहा. ही वड आमकां कितें सांगता? कातोलीक पातकी न्ही काय म्हटलीं तुमी?
कातोलीक 99.99% पातकी जाणाय तुम्ही. तर पवित्र कातोलीक कितको जावपाचें म्हण जातली कोण नेयलें ती डिस्क्रिप्शन वसा व्हिडिओ काबार रे आनीक 5-10 मिनटांनी पवित्र कातोलीक जाय जालें काबार. तुमगेले देंवसार जीव काडपुरा राव नाकाय. दुसरे मिनटीक तुमचो देंवसार जीव काडीत सांगो जायना. आतां कोविडाचे गोंय आख्खे इंडिये कितें चलो तें चोयलें तुमी. कोण म्हणटा मुगे मायक सालवा कोर, कोण म्हणटा मुगे पायक सालवा कोर, कोण म्हणटा मुगे भयणी सालवार कोर, कोण म्हणटा मुगे घोवा सालवार कोर, कोण म्हणटा बायले सालवार कोर. हें गोंया सारको इंडिया आख्खो बोवाळ जालो आहा. आनी म्हाजी म्हणटाय प्रायम मिनिस्टर बरो नाचो कोणा जाल्यार हांव कोण आखणें. सगलो मनीस पातकां आहा आनी मागीर प्रायम मिनिस्टरा बोट दाखयताय. तूं तर तुगे पांयाचे कुराडे मात जाल्यार हितून प्रायम मिनिस्टरागे आहा गुन्यांव आहा. तूं तर बरो जाल्यार तुका दुसरो लागोता. डायलॉग काडे आतां वयर काडे सगल्यो डायलॉग. बेश्ट्यो पोके फार वाऱ्यार मान कांय फायदो ना. जाय थिंग डायलॉग लाय. एका तेका गुन्यांवकारी करूं भोंवनाकाय मिनिस्टरां एका तेका. तुमी तर बरी जाल्यार तुमी कोवीड-19 जावपाचें. जाण एकले प्रश्न विचारे. मिनिस्टरां प्रायम मिनिस्टरां बोट दाखोवपा वचनाकाय. तर आमकां हे होळीचे उद्देशी 29 आमकां कितें कोट्टा की जो मनीस कातोलीक आहा तो पातकांत आहा तेका जेजून बोगसोणें फावो केलें 2021 वर्साली. मुगे ह्यार व्हिडिओ आहाय सगळे चोयाय. उठाय आनी राव नाकाय. तुमकां घोडी दुसरी संदी मेळपाची ना. दुसरे वराक तुमचो जीव गेल्यार सारकी इफेरनात आनी उगोत ना. तुमगे बायल भुरगीं नाजाल्यार घोव नाजाल्यार कोण संवसारां कोण उरल्याय ती पवित्र जाल जाल्यार ना तुज्या पास्ट तें गेलें निसोणटोन. तर दुसरो मनीस कितें जातोलें जो कातोलीक ना तेगे कितें जातोलें. तेग्यांनी कांय जावपा ना. तें सत्यानास इदवास चोय हाचे. सासनाक उरता तसल्या पातकांची गुन्यांवकारां इंग्लिशीन कितें मेळटा नेवर बी फॉरगिवन. दे आर गिल्टी ऑफ एन इटर्नल सीन. जो सातीस त्रिदादीच्या एक देवाक मानना तेका आनीक बोगसोणें ना तो इफेरनात. चोय हाचे. अशी बेब्या भाशेन बायत रावनाकाय. दोळ्यांचे सोंशा भाशेन कान हाडनाकाय. सगळें भाव भयणो म्हणून भोंवनाकाय. फोकाण कोताय तुमी लोकांची. लोकां इफेरना वचपाक वाटाय. असो बरयलो आहा. हुएवर ब्लास्फेमीज अगेन्स्ट द होली स्पिरीट. जो पवित्र आत्म्याक मानना. तुमी भाव भयण म्हणटाय ती पवित्र आत्म्या मानताय. पवित्र आत्म्याचेर देव निंदा करती ताका केन्नाच बोगसोणें मेळचें ना. आनी निंदा कोता आसता तो मेली जाल्यार जेजून दिला हेंचोय. तसल्या पातकांची गुन्यांवकारां सासनाक उरता तसल्या पातकांची गुन्यांवकारां ती गेली सारकी इफेरना. तेका आनीक मोरपा थोडेचेर रोजार आयकोन त्या साल्वा जावपा चान्स ना. कित्याक तेणी ऑलरेडी फायनल डिसिजन घेयलां की आमी ह्या पवित्र सातीस त्रिदादीच्या देवाक आमी माननाय. ती आनी मोरपा वखदार आनी कोण कितको पवित्र जातलीं तांकां मुगे उतर मोरपा वखदार की कोण पावयतलो. जेन्ना हो लोक जेजू मानूं तयार ना म्हणून कातोलीक जावपाक तयार ना तेका न्हू हो मुगेलो प्रवचन तांकां पावतलें. कातोलिकांकूय पावय तूं पयलीं. कातोलिकांकूय स्वर्गार वच दी चालवा जाय दी पयलीं. ह्या कोवीड-19 कातोलिकांक पळय एटलिस्ट साल्वार जाय दी पावय व्हिडिओ जाता तितुलो. कातोलिकां सारकें इजी आहा. हेंचो दिलां हेजेर 29चेर. कातोलिकांक गेली पातकां बोगसोन चान्स आहा पूण दुसऱ्यांगे न्ही. जो लोक पडे कातोलीक ना
तेंगेली पातकां बोक्सोवपाची ना म्हळ्यार थंय दिलो हा पातो बॉक्स ना तो पातकांत मनीस मोत्तो खंय वयता जाणाय तुमी इफेरनात ताका मिसांय लागना कांय लागना तुमगे ती मिस बी गाडी मान दवरे तुमकां शिरी पडटली ती पूण तुमकां लागपा नाय ती हें फुटकी रे ही नाटकां करपाचीं सोडय सोतुलूय मेळ्ळो वत म्हूण ताळेचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें जेजून तांकां सांगलें तर जेजून तांकां सारकें वॉर्निंग दिलां स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉर्निंग सारकें तुमी येसो फकाण कोताय मरे जाल्यार आयकाय तुमी तरी मुट्टाई देंवसराच्यान तो ओतम्या धाडपा आता जाल्यार तुमी म्हाका मानून घेनाय पवित्र आत्म्या मानून घेनाय म्हगेल्या बापाक मानून घेनाय तो तुमचो शेवट असो हो कितें इफेर्न आनीक संवसारांतूच पिशांच्या सुण्या भाशेन जियेवपाचें संवसारान कितें करून जियेतलीं तूं वायट मनीस पडे आहा पातकां आहा तेगे आनी जिवीत कितें जातोलें वायटूच तर कातोलिकांक आतां आनीक टायम उरलो ना कोविडीन चुये कितू कातोलीक मोत्ताय तीं चुये आयकोन जाणाय तुमी गांवांनी आतां मरपा लागलें गोंयां कातोलिकां तर साल्वार जावपा उपाय कितें एकूच पवित्र कातोलीक जाय आनी उपाव ना तुम तर म्हजे बोले रोजरा देखून येयले जाल्यार तुमकोडे हांव तेंचें डिक्टेशन करून घेतलो तुमी तर मानून गेलो देवाक जेजूक जाल्यार तुजो दोनी आनीक हें हांवें म्हगेल्या कांताराचेर रिलीज केलां तेजेर हाडल्यार प्रेयर गायलो आहा ती तूं प्रेयर हांव आख्खी कोतो तुका म्हणपा लायतलो प्रेयर जालें आनी कांय ना इंग्लिशीन म्हूण तूं हिंदीन म्हूण कोंकणीन म्हूण नाजाल्यार उर्दू जाणा तुमी कन्नडा हिंगा उर्दू चलता मेंगलोर कोंकणी बी आहा तेंकां धाडे सगळ्यांक धाडे जाय दी पवित्र कातोलीक जाय दी आनी ती मरपा नाय मरपा वखदार देखून तांकां तरी प्रेयर धाडली जाल्यार ती मरपा नाय कोविडाची साल्वा जाता न्ही गॅरंटेड तुमकां दोतोर सांगता कोविडा दुयेंस ना म्हणून पूण कोविडांतली गॅरंटेड बरी जातली म्हणून हांव सांगता कोरे रोजार कोरे सगळो आख्खो संवसार देवान रचिला मनशांक देवान रचिलें आनीक हें दुयेंस देंवसरा गेलें तर देवाच्या मुखार देंवसरा गेली पदवी चलना सारकें इजी सारकें सोंपें तुमकां जातोलें सोजमोंक देंवचार म्हळ्यार देवान रचलोली वस्त आंज बडवे ते वायट आंज बडवे फॉलन एंजल म्हणटा इंग्लिशीन तर तांकां देवान हें इफेर्न करून दिलें तुमी लासाय मो आतां तर हितून म्हाजेर जो पवित्र कातोलीक ना तेणी ती वचपाचें इफेर्नात आनीक देंवचरा गेली पदवी देवाच्या मुखार चलना कित्याक ती एक देवा गेली रोचणां आंज बडवे म्हळ्यार देवा गेली रोचणां जे परेन मनीस देवा गेली रोचणां आहा ते भाशेन आंज बडवे देवा गेली रोचणां आनीक जे वायट आंज बडवे आहाय तेय इफेर्ना वयताय वायट मनीस आहाय तेय इफेर्ना वयताय इफेर्ना वचना जावपा साल्वार करपा लागून जेजू येयल्लो आनीक जेजू हें साल्वोसांव आमकां दिवन गेला तर हें घेवपाचें एक मनशाच्या हातींत आहा तर तुमी सगळ्यांक गेले वायट लोकांक गेले तर इश्ट जाले तुमी वायट लोकां तर मुगेलो बाई मुगेली भयण म्हणली जाल्यार तुमी आनी पवित्र कातोलीक जिवितांतूच जावपा पावपा नाय आयकाय बरें ऐकून तुमगेल्यो तर इश्टिन्यो ज्यो तुमी भाव भयणी म्हणटाय तुमी तर तेकोडे तर तुमी कनेक्शन दवरलें एगे तेगे फोनाचेर उलयलें जाल्यार तुगलें मोन आनीक देवाचे कुरपेंत येवपाक चान्स ना कित्याक बायबलाची वड आहा आचाय प्रे एट ऑल टायम्स म्हणून जेजून कितें सांगिलां आतां सांगलो तें वाट स्वतानीक जिवीत हांवूच म्हळ्यार कितें करपाचें आमी दर एक घडी
हेंच काम करपाचें देवा गेलें तुंय तर हें मुगे तो प्रिचींग ऑद्दोरा प्रिचींग तर एक आयकिलें दिसाक आनी उरलो कितू वर उरलीं दिसाचीं 23 वर उरलीं 23.5 धरयाय तुमी 23 उरलीं 23 वरां तुमची मोती कितें गुंडवता कोणाक उलयताय कितें टीव्ही चोयताय केसो न्यूज आयकताय बसीन वयता आसतना कामां येता आसतना कोणाको गजाल माताय भायल्यान कितें चोयताय सिनेरी चोयताय कितें चोयताय सगळें तुमी 23.5 वरीं तुमी चोयताय नाजाल्यार न्हिदताय 8 वरां तर हें ऑद्दोराचें फकत प्रिचींग आयकोन तुका कितें बरें मेळटलें मागीर 23.5 वरांनी तुगेलें मन ऑद्दोरा केलें तें सारकें कित्याक शिरी पडपा ना कित्याक एक उतर पळय तूं आयकता कानांनी वो चोयता टीव्हीचेर वो फ्रेंडा कडेन फोनाचेर उलयता एक बी तें तर बी हितू बियां तो दिसा तूं 23.5 वर तरी बियां तूं रोयता तुगेल्या काळजांत तेंचे वायट हे सगळे रूख जातले 23.5 वरां कितू रूख जातले ते तुमी चिंते वायटाचे तर ही गजाल जाली आमकां बायबलाचें एक जेजून उदाहरण दिलो हा की थोडेशें बी कांट्यां पडटा पूण कांट्या वयर चोडोन दिनाय तर हें तूं ऑद्दोराचें प्रवचन आयकतलो आनीक 23 वरां हे कांटे तूं हितूल्या रोयता तितून हें ऑद्दोरा प्रवचनां तुगे कितें जातलें तें तुगेलें जिवितांत फळ हाडपा पावतलें तुका हें ऑद्दोराचें प्रवचन पवित्र करून पावतलें पावपाना तेका लागून मुगेलें दर एक विडियोन चोयाय तुमकां सांगता 24 वरां घरां घालन दवराय आनी कांय आयकनाकाय हे न्यूज टीव्ही पेपर आनी सगळें आचपाचें बंद कोराय आतां तुमकां सांगिलें तें बी वयता तुगेल्या जिवितांत आनीक तें वाडोन वायट रुपी जाता आनीक तेजीं फळां वायट जाता म्हळ्यार कितें दुयेंसां मरण गोराब्याचें निसंटोन नोकरेचे प्रॉब्लेम सगळें वायट तर हे भाशेन मनशाक जिवितांत वायट जाता कारण हेंचो हें तें हें आमी बरें कोण सोजमोन हें आमी सगळें वायट पळय आमी मोतीन घेताय तें बंद केदों जातलें जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच तुका संदी मेवतली कित्याक तुजे भितर देव आसतलो तूं देवाचे भाशेन जालो जे परेन जेजून देखून नाकारले देंवचाराक ओरोण्यान जेजू 40 दीस गेलो कित करूंक देवाचो आनी तेजो संबंद वाडोवपाक देवाचे सोबें जेजूचो देंवसरान तायण गायल्यो जेजून नाकारल्यो कित्याक जेजू देवाचे शिंकोणेंतूं आसतालो तर दर एक कातोलिकाकूय तेंच करपा पडटलें तुमकां हें कोणें सांगलो ना तर तेजें सिस्टमीच आनी दुसरी सिस्टम ना तुमकां तर स्वता तुमकां कोण सांगिलां मिसा येयाय कुमन्यांक येयाय तेर्स कोरयाय तुमगे मॉर्निंग प्रेयर म्हड्याय बेड प्रेयर म्हड्याय आमोरी कोरयाय आनीक मागीर मोत्ता आसून स्वता सांगलाय तूं स्वर्गार वयतलो ना तूं इफेर ना सार डायरेक्ट तर आमी ही पळय देवाचीं उतरां पळय आमकां देवान हिंगा बरे भाशेन सांगिलां जेजून चोयाय जो मनीस सातीस त्रिनिदादीच्या एक देवाक मानना तो इफेरनात डायरेक्ट आनी जे कातोलीक सगळीं कातोलिकां जीं वायट आहाय तांकां सोयेग आहा हे म्हज्या प्रवचनाचे उद्देशी पवित्र जावपाक नाजाल्यार तुमी तेंच्या फाटाफाट तुमी इफेरनात कातोलिकां आमकां हिंगा कातोलीक म्हळ्यार सारकें जेजूचे भाशेन जावपाचें म्हळ्यार तुजे भितर देव येता तूं देवाचे भाशेन जाता जेजू म्हळ्यार कोण देव तर क्रिस्त हांव म्हळ्यार कितें हांव जावन आसा जेजू क्रिस्त म्हळ्यार हांव जावन आसा देव नाजाल्यार तूं म्हणच्याय हांव फकत कातोलीक मनीस देवा भाशेन जाता
तूं देवा भाशेन जायना जाल्यार तूं देंवचार आनी कितें आहा तितूं दोनी आहाय ते देव आनी देंवचार दोनी आहाय संवसारांत तितून मोदें आनी कांय ना मोदें आहा म्हणटा तो देंवचारा गेलो तूं देवाक गेलो न्ही देंवचाराक गेलो न्ही म्हणटा तूं देंवचारा गेलो मोदें आनी कांय ना तितूं जो मनीस देवाक मानना आपूण न्यूट्रल म्हणटा आपल्याक हें तें म्हणटा तो इफेरनाथ म्हळ्यार संवसारांत तुजें वायट इफेर म्हणचे तुमी मोत्री चोयचें मोत्री मागीर पडया हांव संवसारांत आज पर्यंत जियेता तुका कितें गॅरंटी आहा तूं संवसारांत जियेतो म्हणून आनी जियेतलो कितें करून दुयेंसां न्हू ह्यो सगल्यो टॅबलेट हाय न्हू सगळें फॅमिली गेलें वायट काण न्हू तुमगे भुरगीं जाताय मागीर चोयलें तुमी आतां काथोलिकांक देखून चोय डिजेबल्ड आहाय डावन सिंड्रोम आहाय कोण म्हणून लोली आहाय वाड्यार एकपूं लोलें पिशें आसतलें चोय काथोलिकांक देखून तोरी हें कित्याक लागून घडटा जो मनीस पवित्र काथोलीक ना तांकां सगळ्यांची वायटूच बायलांक कडेन तांगे दिश्टपण आसतलो तांगे दिश्ट पडटा जे लोकांगे दुयेंसां बायलां दिश्ट पडना तेंगे कितें तूं म्हणचे ती बरी आहाय म्हणून जो मनीस वायट आहा तांकां ही डायलॉग लागोताय चोय रानीच्या फाटल्यान गोबर आसोता म्हणटा ती जो मनीस वायट आहा तांकां वायटूच तांकां आनी बरें कांय येवपाना तांकां गोबरूच एकतीस जेजूची आवय आनीक जेजूची भाव भयण पावोन सोरली आनीक भायर रावन तांणी जेजूक आपोवंक धाडलो जेजूचे भोंवतणी खूब लोक बसलोलो आसतना असो जेजूक निरोप दिलो पळय तुजी आवय आनीक तुजी भाव भयणी भायर आसात आनीक तुका सोदतात आनीक जेजून तांकां असो परतीपाळ केलो म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयण कोण आनीक आपणा भोंवतणी बसलोल्यांचेर नदर भोंवडावन जेजून म्हणलें ही आसात म्हजी आवय आनीक म्हजी भाव भयण देवाची खोशी करतात तीच म्हजो भाव आनीक म्हजी भयण आनीक म्हजी आवय आमी आतां सायबीण माय म्हणून सगळीं सारकी माथ्यार मान घेवन भोंवताय येवकार तुका आनीक तुजे फॅमिलीक युट्यूब लायव्हाचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक एक देव बरो दीस दिवं सायबीण पद्दती आहा मुगे उगडासान सांग आहा एक गांवांत 2-3 पाटी येता वर्सां आमगे ती वर्सां एक पाट येताली तर सायबिणीचो मुद्दो कितें सायबिणी कित्याक लागून हाडप वर्सा एक पाटी की हावपा दिवपा जाय रोजार करपा जाय वा लादीन करपा जाय हाडप हो प्रश्न तर कोणाकूय केलो जाल्यार गोंयकार कातोलीक कितें सांगतलीं सायबिणी कित्याक लागून हाडटाय म्हूण सांगतलीं हो आन्सर तेंको आहा काय जो सारको रायट आन्सर आहा तो तेंकोडे आहा जायत देवाची खोशी करतात तीच म्हजो भाव आनीक म्हजी भयण आनीक म्हजी आवय तर सायबिणीक आमी गांवांनी गांवांनी घरांनी भोंवडायताय कितें गोंयकारांक फायदो जालो काय जेजूची खुशी करतात तीच म्हजो भाव आनीक म्हजी भयण आनीक म्हजी आवय तर आवय म्हळ्यार हिंगा सायबीण माय तर सायबीण मायक आमी वर्सांच घार हाड न्हू बरें रोजार केलें तेल घालून बरी दिवली पेटयली लांप पेटयलो बरो फुलांचो हार घायलो सायबिणीक आनी क्रिस्तांवांक केसो हार पडटलो जोत्याचो इफेर ना वयता तें केसो हार घालपाचो सांगाय
सायबीण तुम्ही फुलार घाताय बरें हा सायबीण स्वर्गार गेली सारकें हा व्हेरी गुड इफेर ना वयता तें केसो हार घालपाचो कातोलिकांक केदोणां उठ्ठलीं देवाची कुशी करता तीच म्हजो भाव आनीक म्हजी भयण आनीक म्हजी आवय देवाची कुशी करप हें दोरे कातोलिकान करपाचें जिवितांत देवाची कुशी करपाची पूण कातोलिकांक कितें जालां आमगे गोंयकारांक गेले आमकां जाय ती मुगे खुशी आहा ती म्हणटाय आमी माय शीप माय ऑर्डर मुगेल्या घरांत हांव सांगता ते भाशेन जातलें दुसऱ्यां गेलें भुरग्यां गेलें कोणाकलें चलना कित्याक हांव इतलो तोकोस घेवन काम करता तूं घराचो व्हडी लाव तर मुगेली खुशी पळय म्हाका कितें जाय ते भाशेन जातलें पूण जेजू कितें म्हणटा देवाची कुशी करतात आतां देवाची कुशी कातोलीक केन्ना करूं पावतलीं आजून केलो ना गोंयांत कितू आसतलीं पवित्र कातोलिकां जीं देवाची कुशी करतात कितू आसतलीं तुमगे गांवांत कोण पूण मेळ्ळा तेगे घरा कडेन लायणाच्यो लायणी पडटाय सारक्यो आमगे गोंयांत फेस्त तेदोन चोयले तुमी पुरसांवां कितू लायण लागत ती पुरसांवां लायण लागत तेश कोन्न गांवांत एक आसलोलो पुरसांवां लायण लागत ती तेगे घराको लागोंक जाय आसली पुरसांवां पळय लायण लागता तेश कोन्न लायण गांवांत तर एक पवित्र कातोलीक आसलो जाल्यार ते दिशी लायण ते घराको लागपाची डेली लागपाची एक गांव और एक कॉन्स्टिट्युन्सी धरया आमी 40 कॉन्स्टिट्युन्सी आहाय गोंयांत तर 40 जाणां एक कॉन्स्टिट्युन्सी तर एक पवित्र कातोलीक आसलोलो जाल्यार तेगे डेली तेगेले लायण लागोंकूच आसली घरा कडेन डेली गांवां चोयल्याय तुमी एक गांवांत 2-3 दोतोर आहाय आनी एक कॉन्स्टिट्युन्सी 2-3 गांव आहाय तर 100-9-10 दोतोर जाले एक कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणल्यार 100 पूण धरय चल तो 100 दोतोरां बोले कितूर लायण लागताय त्यो चोयले तुमी त्यो कितें चालत्यो दुयेंसाच्यो तेजे भायर कॅन्सर हार्टाचें ते स्पेशलिस्ट दुसरे थिंग आनी लायण लागताय हो गांवचो लोक पळय गांवची दोतोरां बोले येतात तो सादी दुयेंस घेवन तोंडी जोर जुकाम सर्दी म्हणटाय ती आनी मेजर दुयेंसां आहाय कॅन्सर आनी कितें एड्स ही सगळीं दुयेंसां आनी हेरां आहाय तर हितू लोक तरी भायर सरलो जाल्यार जो कॉन्स्टिट्युन्सी पळय पवित्र मनीस आहा तेगे घरा कडेन हे 3 गांवचे म्हळ्यार डेली लायण लागपाकूच जाय पुरसांवां लागत तेश कोन्न वद्दां कडेन फाल्यां देखून येवपा पडत कित्याक एक लोकां हितू वयार करपा एक मनशा कडेन जावपाचो ना तर आतां देवाची खुशी आमी आजून केलो ना कातोलिकांनी हांव पवित्र कातोलीक जाले 8 म्हयने जाले हांवूय तुमचे भाशेनूय हांव आनी स्वर्गासान थंयसान पडलो ना ते रेब्यां लोळोनूय हांव आतां 8 म्हयने जाले पवित्र जालें जाल्यार तुमकां त्या रेब्यांतू भायर सरोंकूय पडटलें आनी उपाव ना जिवितांत तुमी एक दीस हो रेबो सोडपाकूय पडटलो तुमी तर सोडनाय जाल्यार तुमगे जालें तें सांगपा न्ही तें तुमी जाणाय तुमगे घरां कितें घडलां आड्यार कितको मेलें गांवां कितको मोत्ताय आतां कोवीड चोयले तुमी कोवीड जावन टाप करून कितको मोत्ताय ती चोयलें तुमी तर देवाची खुशी दोऱ्या कातोलिकान करपा पडटली हिंग जेजू कितें कोतालो हिंग जेजू शिकोण शिकयतालो तर हो प्रचार चालू आसतना कोणें जेजूक खबर दिली तर जेजू नदर फिरावन म्हणलें कोण पळय रोजरा येयलें ती मुगेलीं भाव भयणां हेजो अर्थ कितें मागीर जेजू कितें म्हणटा ही आसात म्हजीं
आवय आनीक म्हजी भाव भयणां. मागीर जेजू कितें म्हणटा, देवाची खुशी करतात. तर देवाची खुशी कितें आसा जाय तूं? देवाक दर एक मनीस कितकोन जालो जाय तूं? देवाचो आवडो एक मनशाचेर केसो कितकोन दवरलो आहा काय देवान? दर एक मनीस ह्या जिवितांत जिता आसतना कितकोन जियेतलो? हें देवान येवजून दवरलो आहा पयलें संवसार घडटा आसतनाय. तेका लागून पयलो आख्खो संवसार घडलो. मागीर 5 दिसाक 6व्या दिसाक निमाण्या दिसाक 7व्या दिसाक रेस्ट घेयलें. 6व्या दिसाक मनशाक रचलो. नाजाल्यार पयलें मनशाक रचून पयले दिसा मनशाक रचून आख्खो संवसार तूं घड रे, हें घड रे, तें रोय रे, झाड रोय रे, आनी कितें नुस्त्या दर्या घाल रे, हें कर रे मनशाक सांगिलां ना. मनशाक सारको साप सुबो देरांत उबो सगलें घडलें. 5 दीस संवसार घडलो. 6व्या दिसाक जेजून आख्खी बुफे मनशाक रचिलो बुफे खावपाक आख्खी संवसारांत तितलेंच. तर आमकां आमगेल्या जिवितांत आमकां त्रास कितें जाताय काय ते? लोक कातोलीक एकामेकाक उलयता आसतना कोट्टा आमकां आयकोन. आवय आमचें आनी येयलें तें सोंसपाचें. दुस्मानाचेर देखून येना जाल्यार पुरो. तर कातोलिकांचेर हें सगलें कित्याक लागोन येता काय? कातोलिकां सारकीं चुकलीं. सारकीं हातीच्या भायर पडलीं म्हणटाय आमी. इतू येस्ताद जालो आहा कातोलिकांक गेलो. सारको सोशल मिडिया म्हळ्यार सारको चोय तुमी. कोण युट्यूबाचेर व्हिडिओ घाताय, कांतर घाताय, कॉमेडी घाताय, मागीर 2 दिसांनी हें मारताय, थांबनेलीचेर बरयताय मुखार की 2-3 दिसांनी 10,000 व्ह्यू जाले. मागीर लोक शाबाशकी दिता सकयल कमेंटां दिश्टी पडटा. शाबाशकी तुका, तुगेले एक दिसाक 2,000 व्ह्यू जाले, एक दिसाक 3,000 व्ह्यू जाले, बरें जालें. हें कितें करूंक? हें बरें? हें तुमी सगलें देंवसरागे कोताय. तुमगे पातकलीं पळोवपा, तुमगेलें वायट जिवीत पळोवपा तुमी दुसऱ्या ताळी मारताय, दुसऱ्या फुलयताय, आनी काड. आम रावताय तुगे केदों येतो कामो दुसरें खातार. तुका बरो ताळ आहा, तुगे म्युजीक बरें आहा, ट्यून बरो आहा. हें बरयलां जेजून. तर देवाची खुशी कितें? जें जेजून केलें तें आमी करपाचें. देवाची खुशी तीच. देवाची खुशी आनीक ना. कित्याक जेजून म्हणलां चोय, हो म्हजो पूत, ताचें तुमी आयकात. हांव भरपूर खुशी जालां. तर ही देवागेली खुशी की दर एकल्यान जेजूचे भाशेन जायन वावर करपाचो. जो कातोलीक लोक ना तांकां आमी हो देवाचो पावर दाखोवपाचो. कित्याक तांकां देवाची ओळख मेळ्ळो ना. ते देव म्हळ्यार ताणें फकाणां केलें आसतलीं. तर आमी जीं कातोलीक नाय तांकां खरो जिवो देव दाखोवपा पडटलो. आतां सद्या गोंया पळय कातोलीकपण चलता, तितून जिवो देव ना. तें आमगेलें चाली जाले, जाती आनी रिवाज, रिती रिवाज म्हणटाय ते जाले. तितून जिवो जेजू ना, जिवो देव ना तितून. गोंय पळय देवस्पण, कातोलीक देवस्पण चलता तें ताका लूकवम कातोलिक्स म्हणटाय आमी. तें उदक शेळेलां, तें न्हांवपाकूय कोंता येना
आनीक पिवपाकूय कोंता येना चावूय करपाक कोंता येना तर गोंयकारांक गेलो हाल गोंया असो जालो हा कित्याक गोंयकार कोंता येनाय तर देवाची कुशी करता तींच दोरे कातोलिकांनी आतां देवाची कुशी करूंकूच पडटली हिंगा न्ही जेजून कोणा भायर आयलें एक पूण कातोलिका भायर आयला हिंगा जेजून देवाची कुशी करता तींच जेजू गेली माय जेजू गेली भाव भयणी येयल्ली जेजू तांकां माथ्यार मान घेवन भोंवलो आरे मातशें बसाय रे मिटींग बंद करया मुगे माय मुगे सगळीं सोयरी येयलो हाय न्ही चोय हांव इतलो दीस घाराको येयल्लो ना म्हणून म्हजी खबरी येयलें मातशी मिटींग बंद करया तुमी ब्रेक घे चलय ब्रेक तुमकां नाजाल्यार प्रेज एंड वर्शीप कोरे हांव येता म्हाजी 1-2 वरान येता तांकां बऱ्यो खबर मारता आनीक बरो चाव नास्तो ना जेवण कितें जालें तें जेयता आनीक म्हाजी पळया कितें जाता तें तुमी आतां ब्रेक घे नाजाल्यार प्रेज एंड वर्शीप कितें कोरे जेजू कितें म्हणटा जेजून म्हणलें देवाची कुशी करता तींच तर आतां कातोलीक हाय ते नांवांचे सोगले आतां कातोलीक हाय ते संडे चर्च गोवर म्हणटाय वद्दे आयतारा मिसाकू वचपाचें तेसो कातोलीक आनी मागीर तेंगे जिवीत देवाची कुशी कोन्नाय कोण तेंगे जिवितांत आयतारा एक सूंत पाळ्ळो तेंक सोगलें कातोलीकपण हिंगा काबार तर जेजू हिंगा लोकांक चोयन कितें सांगता की जो लोक हिंगा एकटोला मुगेलें उतर आयकोता आनीक ही मुगेली माय भाव भयणी कोण जावं ते येयलें बायबलाचेर बरयलो आहा आवय म्हणून बरयल्या भाव भयणी म्हणून बरयलें तर कोण जावं ती तर जेजू कितें म्हणटा जी मुगेलें उतरां आहाय जी म्हजो पाटलाव कोताय तींच जावन आसात देवा गेलीं भुरगीं जेजूगे भाव भयण म्हळ्यार कोण देवाचीं भुरगीं जालीं तर आमकां जेजूचे भाशेन दोरे कातोलिका करपाकू पडटलें तर तुमी तो पयलीं पाड येयल्या चॅनलांत जाल्यार डिस्क्रिप्शनां वचाय आनीक 5-10 मिनटांनी पवित्र कातोलीक जाय जेजून ही ओड म्हणल्यार ते भाशेन तुमगेलें जिवीत जातोलें देवाची कुशी करता तींच म्हजो भाव आनीक म्हजी भयण आनीक म्हजी आवय जेजूगे म्हणटा आवय येयल्ली तर आतां आमी सगळीं देवा गेलीं भुरगीं तर जेजू आमकां कितें सांगोंक सोदी थिंगा आमी देवा गेलीं भुरगीं तर जायनाय जाल्यार तुमचें आनीक म्हजे भितर व्हडली ओंतोर आसा तुमी म्हाका भायर आयला तेका लागून देवाक आमगेल्या जिवितांत कांयच बरेपण करपाक मेळना आतां कोविडान चोयलें तुमी कातोलीक देखून मोत्ताय इन देवागे गुन्यांव ल्हान भुरगीं म्हटलीं ल्हान भुरगीं आहाय हांव जाणा 10 वर्सांचीं मेलें थिंगे तेंका लोक सांगतलो तुमगेले मामा डाडाक कोण मेलें तीं डाडा मेलता डाडा देवान आपयन वयल म्हणून मागीर हें भुरगें जितलें व्हड जाता तितलें देवाचें तेगे राग चडत रावता हेर भुरग्यांक मामा डाडा आहा मुगे डाडा कितें आपयन वयलो देवान ओ देव एसो देवसार देखून करपा ना म्हणटाय आमगे कातोलीकू म्हणटाय तोंडान एसोलें म्हाका पडे घोडलां तें दुस्मानां देखून घोडना जाल्यार पुरो म्हणटाय तर हें देवसरा गेलें करतूब देव कोतलो कातोलीक लोकांक देव जीत मारता कोविड-19 कोन्न मारता ना कातोलीक तरी सारकीं देवाची कुशी तरी कोत्तालीं जाल्यार ही कोण कोविडा पड मेले ही एकलें देखून मरपा नासलें गॅरंटी आख्खे संवसारा पडे कातोलीक मेले गोंय म्हणटा मोत्ताय आतां हेर संवसार हिस्ट्री तरी काळी जाल्यार ओरोस जालें लोक मरत आहा
तर देवाची खुशी कोताय ती तरी कातोलीक आहलोलीं जाल्यार कोविड-19 जावन मरपा नासलीं मेल्याय तीं कातोलीक पड मेल्याय तीं देवाची खुशी कोनाय म्हणून ती मेल्याय देवाची खुशी कोता ताका अशें करून वस्तू घेवन आमी कोंबी मोता आसता म्हणटा आमी वस्तू घेयलें दुयेंस येयलें दुकरांचें दुयेंस येता वर्सा एक पाड येता गोंयांत जाणाय तुमी दुकरांचें येता कोंबयांचें येता तर अशें करून वस्तूक वसो हो वायरस म्हणटा तो वसो कोंकणीन असो वायरस लागून गोंयकार मरपा नासलीं ते मनजाती मोत्ताय जाणाय तुमी दुकरां आनी कोंबी मोत्ताय आतां मनशां मनजाती परस फास्ट जाल्या मनशां मोत्ताय आतां तर आमी आतां कितें करपाचें दोळ उगडले आजून कातोलिकां आजून दोळ उगडल्याय कोवीड जायन शेजारी सोयरीं माय पाय भाव भयणी मोत्ताय दोळ उगडटाय तूं म्हटलें मनीस एक दीस मोरोंकू जावो तेगे टायम जालो देवान तेका वयलो हें दोरे कातोलिकाक गेलें तोंडां हांयच कोणा कडेन विचारे ती म्हटली देवान तेका वयलो तेगेलो टायम जालो तेगेलो मोरपाचो तो उगोत आहलो जो मनीस जेजूचे भाशेन जायना तो बेगीन मोत्तलोच गॅरंटेड तें आनी सांगपा न्ही तर तुमकां तर सर्गीचें सूख भोगूंक जाय सासणाच्या सासणाक तर आतां आयज सान हें प्रवचन काबार जातरी आयज सान देवाची खुशी करयाय पवित्र आत्मो तुमकां आदार दितलो तें आनी सांगपा कांय ना तितून तूं जेन्ना वय म्हणटलो हांव आयज सान देवाची खुशी कोत्ता तूं म्हणटलो पवित्र आत्मो तुजी बारबरी आहा तें सांगपाक गरज ना जेन्ना देंवसार भायर वयतलो पवित्र आत्मो भितर येतलो तुका न्ही व्हडले बँड लायन मुजक लायन आपोवपाची गरज ना तूं जेन्ना हांवें तुका डिस्क्रिप्शनाक घायलें तें कोत्तलो पवित्र आत्मो तुजे भितर जेरूल येतलो ती सिस्टम पद्दत ती जे पर्यंत दीस आनीक रात जातायच तें चूक ना ते भाशेन तुवें देंवसराचो नाकारलो देव येयलो सातीस त्रिनाथाचो एक देव तेगोय जोण तुजे भितर येयले तर आयज सान हो निचेव करया आमी देवाचे शिपाय जातले म्हणून सोल्जर्स ऑफ गॉड कितें करून देवा राखोंक दुसऱ्यांक जेजूची खबर परगडपाचें जेजून देखून सांगयलां म्हाका तुमी कांय करपाची गरज ना हूंय बरयलां हें म्हज्या उगडासाक करात म्हळ्यार कितें आमी तें लोकांक सांगपाचें जें खबर ना तेंकां आमी जेजून हें पडे म्हज्या उगडासाक करात म्हणलां तें आमी जियेवून दुसऱ्या लोकांक तें दिश्टी पडपाक जाय तेका लागून जेजून म्हणलां तुमगेलें जिवीत तुमी विसरो नाकाय म्हजे भाशेन जियेवपाक दर एक घडी म्हजेच भाशेन जियेयात म्हज्या उगडासाक करात की तुमच्या जिविताचे उद्देशी देवाचें राज दुसऱ्या लोकांक मेळटलें जो वायट लोक आहा तांकां मेळटलें तर आमी हें करपाक आयज सान भायर सरया ना जाल्यार आनीक दुसरो आनी उपाय ना आज कोविड-19 येयलां आनी म्हाजें आनी कितें येतलें आज जाणें तुमी कॅन्सर आहा म्हणटाय गोंयांत कितलो लोकांक कॅन्सर जाता म्हणटाय आनी कितलो लोक आतां एक्सिडेंटान मरता जाणाय तुमी गाडयो सारको चड जाले म्हणटच कितू कातोलीक एक्सिडेंटान मरताय तर हें कातोलिकांक न्ही जेजून म्हणलां देवाची खुशी करता तींच म्हजी भाव आनीक भयण
आनी भाव आनी भयण तूं जेजूचो जातलो जाल्यार पयलीं आमी पवित्र कातोलीक जावपा जाय. तूं म्हणटा मिसा वयत न्ही, हांव जेजू गेला भाव आनीक भयण. दर एक घोडयेक आतां चोय तेगेली जेजू गेली माय आनीक भाव भयण म्हणटाय ती येयली न्ही. एक ऑर जेजून काडूंक जातालें तेका बरे भाशेन उलोवपाक, कितें च्या पिवपाक, थिंगा बसोन कितें हाडलें जाल्यार खावपाक बरे भाशेन त्या कडेन वेळ सारूंक जातालो. पूण जेजून दाखयलें की तूं जो मनीस हांवाक चुकलो तो गांवाक चुकलो. जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदिता हिंगा, तुमी देवागेली खुरपेन तुली भायर सरल्यार काबार देंवसरान तुमगेली विकेट उडयली. देवागेले खुरपेंत आमी दर घोडी आमी देवागेले खुरपेंत आसपा जाय. आमगेलें आनीक आमचो आनी देवाचो मदें संबंद आहा तो दर एक घोडयेक आसपाचो. तुवें म्हणलें ना आज हांव मातशें टायम पास करतलो, आज सदां हांव रोजार आयकत न्ही, 24 वर गायन रोजार आयकत आहा. आज हांव मातशें गेम चोयतलो आनी मातशें यार खंयच्यान हें कोतलो तें कोतलो, सगळ्यांक फोन गुणायतलो. हें देखून म्हणटा जेजू कोण नाका चोय. जेजू गेलें इतू दीस जेजू घार येयलो ना मो ती तेजी खबर येयली न्ही. पूण जेजून लोकांक कितें सांगिलां, तुमी देवागेले उतरांत दीस आनीक रात दर एक घोडी देवागेले उतरांतूच आमी आसपा जाय. तर पयलें तुमकां एक 6 म्हयने देखून तुमी घरां प्रिचींग 24 वर घालन दवरे. जेन्ना तुगेलो भावार्थ वाडटलो, भावार्थ म्हळ्यार कितें, देवाचें पळय प्रवचन आहा वो पळय बायबल आहा तो तुगेले जिवितांत जिवो जातलो. सगळे सुवातीचेर मेळटा आमकां. जेजून जे जे लोकांक बरो केलो सगळें सांगिलें तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आतां लोक घोडी कोवीड जालो म्हणून सगळे कमेंट मारून भोंवताय व्हिडियोचे, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माय पेरंट, दे आर डायींग इन द हॉस्पिटल, दे आर इन द ICU, दे आर ऑन द वेंटिलेटर, प्लीज प्रे फॉर देम, प्रे फॉर देम, प्रे फॉर देम म्हणटाय. बरी जातलीं ना, बरी जावपा न्हय. कित्याक जेजून खूंय बरयलो ना. तुज्या रोजारान, म्हज्या रोजारान, सोयऱ्यांच्या रोजारान, फ्रेंडाच्या रोजारांनी ती बरी जाली म्हणून खूंय बरयलो ना. जे जे मनशाक जेजून बरो केलो त्या मनशाक जेजून सांगिलें तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. तो तुगेलें रोजार दुसऱ्या पावतलें, ती थिंगा मोत्ताय ऑक्सिजन घेवपाक, तांकां ताकत ना, लांग्स वीक जालें, तुगे रोजार तांकां पावतलें पावपा ना. दर एक मनशागेलो देवाचेर भावार्थ आसपाक जायो. तेन्नाच की COVID-19 खंयचें 4th स्टेज कॅन्सर देखून बरें जाता. जायत टेस्टमनी आहा 1 आनी 2 न्ही. जेन्ना दुयेंत जेजूचेर भावार्थ दवरतलो तेन्नाच की दुयेंत बरो जातलो. आनी केसलो भावार्थ? भावार्थ म्हळ्यार आख्खें म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातांत दितां. तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागतां. म्हणटाय आमी वर्सां म्हणटाय, वर्रान म्हणटाय इगोजी आमी बायबला गायना जेल्याचें आहा चोय. पूण आमी जेजूच्या हातींत आमचें जिवीत दिलां. आमी म्हणलां आयज सान जेजू हांव तुजो घोवळी, हांव तुजो शीस, हांव तुजो भाव, हांव तुजी भयण. आयज सान हांव तयार आसां. आयज सान म्हजें हें नवें जिवीत हांव सुरू कोत्तां. आयज सान हांव एक नवी रचना जाल्या. हें जेन्ना तूं म्हणटा तेन्ना तुगेलो भावार्थ
जेजूचेर दिसान दीस वाडत वयता. तूं हें प्रवचन दिसान दीस आयकोता, दिसान दीस कोत्ता, तो तुगेलो बावाट. कसली अडचण येयली, कोण प्रेयर आयलो, तूं हें मागीर उजार कोत्ता हो बावाट.